आनंद बापा आनंद पुता आनंद स्पिरिता त्रिएक देवा सगळा आनंद बापा आनंद पुता आनंद स्पिरिता त्रिएक देवा आनंद बापा आनंद पुता आनंद स्पिरिता त्रिएक देवा सांगता म्हणया आनंद बापा आनंद पुता आनंद स्पिरिता त्रिएक देवा हात उबारी आणि म्हणया हात उबारू नवा कनो सगळ्या संसारा आम्ही पसरता हात उबारून हात उबारू नवा कनो सगळ्या संसारा आम्ही पसरता ओ मिस्तेरोर्तो त्रिंदा दिसो भावार्थानामी सरपरगडता ओ मिस्तेरोर्तो त्रिंदा दिसो भावार्थानामी सरपरगडता हालेलुया 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 सकळ हालेलुया 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 ताळी पेटून अर्गा बापा अर्गा पुता अर्गा स्पिरिता त्रिएक देवा सगळा अर्गा दिया अर्गा बापा अर्गा पुता अर्गा स्पिरिता त्रिएक देवा अर्गा बापा अर्गा पुता अर्गा स्पिरिता त्रिएक देवा सांगता अर्गा बापा अर्गा पुता अर्गा स्पिरिता त्रिएक देवा हात उबारू नवा कनो सगळ्या संसारा आम्ही पसरता हात उबारून हात उबारू नवा कनो सगळ्या संसारा आम्ही पसरता ओ मिस्तेरोर्तो त्रिंदा दिसो भावार्थानामी सरपरगडता ओ मिस्तेरोर्तो त्रिंदा दिसो भावार्थानामी सरपरगडता ताळी पेटून होगळा बापा होगळा पुता होगळा स्पिरिता त्रिएक देवा होगळा दिवन म्हणया होगळा बापा वडा तळ्यान होगळा पुता होगळा स्पिरिता त्रिएक देवा स्तुति बापा स्तुति पुता स्तुति स्पिरिता त्रिएक देवा स्तुति करिया स्तुति बापा स्तुति पुता स्तुति स्पिरिता त्रिएक देवा वैभव वैभव बापा वैभव पुता वैभव स्पिरिता त्रिएक देवा वैभव वैभव बापा वैभव पुता वैभव स्पिरिता त्रिएक देवा हात उबारून नवा कनो सगळ्या संसारा आम्ही पसरता ओ मिस्तेरोर्तो त्रिंदा दिसो भावार्थानामी सरपरगडता ओ मिस्तेरोर्तो त्रिंदा दिसो भावार्थानामी
सप्रगटता हालेलुया 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 परत आम्ही हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. सकला म्हणया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पवित्र पुस्तकाचे उतर आणि ते उतर जेसूचे आकाश आणि भूमी सरतली पूण मुजी उतरां सरचेनात Praise the Lord. Praise the Lord. सांगत आम्ही म्हणया आकाश आणि भूमी सरतली आकाश आणि भूमी पूण सरतली मुजी उतरां सरचेनात पूण मुजी उतरां सरचीनात अर्गा तुका सर्गींच्या बापा अर्गा तुका सर्गींच्या अर्गा तुका सम्या जेजू ख्रिस्त अर्गा तुका सम्या जेजू अर्गा तुका पवित्र आत्म्या अर्गा तुका पवित्र परत जेजूचे उतर आम्ही म्हणया आकाश आणि भूमी सरतले आकाश आणि भूमी सरतली पूण मुजी उतरां सरचेनात पूण मुजी उतरां सरचीनात आकाश आणि भूमी सरतले आकाश आणि भूमी सरतली पूण मुजी उतरां सरचेनात पूण मुजी उतरां सरचीनात मोगाचें नांव पलांच्या दिसा देवाच्या उतराचो तो आयतार जावन आसा देखून पलांच्या दिसा स्पेशली आमी देवाचे उतराक विशेष गमान मान दिवच्याक पाप सेव उलो दिता देखून देवाच्या उतर ताका आसची एक घड कशें आकाश आनी भूमी सरतले पूण जेजू कितें उतरां उलयल्यांत तीं केदाळास अंतर शेनात देखून जेजू सयत तीं उतरां उलयल्या सामार्काच्या वांचनांत ताणें उलयल्लीं उतरां सो वेळ पुरती जालो पातकीची बदला आनी बरी कोबार सत्माना पलस उदगारीत आमी गायन करता देखून आमची मुखामळां परजळूंक जाय तर सोम्याच्या उतरां मुखार आमची मोत आमी केंद्रीकृत करूंक जाय आनी जिवितांत चड आनी चड सोम्याच्या उतरांनी चलोवन ताच्या उतरांच्या पावलांनी चलोवन आमचें जिवीत सोम्याच्या मेटांनी बांदूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सपना म्हणया प्रेज द लॉर्ड Praise देखून the Lord. सोम्याची उतरां आमचे थंय कृपेन वळच्याक ताणें बसयल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याक गीत गावन आमी मुकलें सेक्शन आमी करूंक विगर ह्या जाका सवय आमी वेत आसतना त्या पवित्र आत्म्याची सगत आमी एक घडीभर हात जोडून दोळे धांपून आमी मागया मौनपणी विवेक देण्याच्या पवित्र आत्म्या मुजेर आनी आम्हा समेस्तांचे देवणी दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवणी म्हणलें गीत आमी एक चरण गायन करया तुमच्या गिता बुकांत 145 ओपन करा उबी राहिल्ल्या कडेन सुयें गीत आमी भक्तीपणी गायन करया पानसंको 145 गायल्या उपरांत तुमी गावचें देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तोंड देवोन ये ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर सांगात आमी म्हणया दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तोंड देवोन ये ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर
आमकां तुरुपीत कर शेळली आमची क्रिस्तीची नीव उर्बेन तुंबोर दिवो तुजी देणीत शेळली आमची क्रिस्तीची नीव उर्बेन तुंबोर दिवो तुजी देणीत एक पोट आमचो सदां वाडय सडय सांगाता एक पोट आमचो सदां वाडय सडय भावार्था दिवो तुजे कृपेन सळय भावार्था दिवो तुजे कृपेन सळय दैवीक तेण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन ये ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तुरुपीत कर आमकां तुरुपीत कर दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन ये ते लावन जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तुरुपीत कर आमकां तुरुपीत कर हालेलुया 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 दैवीक देण्याच्या आमच्या पवित्र आत्म्यामुचे आम्हा समी संत भावनांचे देवणी हालेलुया 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 Baikkan Busya मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेतेरेकायला तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें हांव देव बरो दीस दिवं म्हूण मागतां पयस पयसतान तुमी आयल्यात तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन तुमचे मागणे घेवन तुमचे विनवणे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात तुमी मागिल्लें तुमकां मेळटलें जेजूच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्यार बाबडतान हांगासर तुमी आयल्यात मोगाच्यानो बाबडतान आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळाय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना वस तुज्या बाबडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड दिलें त्याच बाबडतान हांगासर तुमी आयल्यात आसता तुमच्या मागण्याचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर तुमच्या विनवण्याचेर खंडी जावन आपलो आशिर्वाद तो घालतलो आनी ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जालो म्हणल्यार संतोशान तुमी फाटीं वेतल्यात तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आसात आमचे पाद्रा फादर पियुश डिसोजा पयसतावन आयल्यात शिवमोगातावन आयल्यात हर एक फावटीन ते येतात हांगासर येवन देवाचें उतर आमकां मोडून सांगतात आराधनाच्या वेळाचेर आमच्या खातीर मागतात तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा आमचे जॉन फेरारतावन येतात हर एका शनवारा दीस वजंत्रां वाजोवन मागूंक आमकां कुमो करतात तांकांय हांव स्वागत म्हणटा हांगासर डिवायन वर्ल्डाचे आसात ही रेते टेलिकास्ट करतात तांकांय हांव स्वागत म्हणटा आनी आयच्या दिसा तुमकां समेस्तांक मोगाच्यानो बरें मागता देव बरें करूं Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka samya Jesu. Hoglap tuka samya Jesu. Hoglap tuka samya Jesu. Aradan tuka samya Jesu. Aradan tuka samya Jesu. Man tuka samya Jesu. Man tuka samya Jesu. Gaurav tuka samya Jesu. Gaurav tuka samya Jesu. Hosanna tuka samya Jesu. Hosanna tuka samya Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. कीर्तनांत 108 कीर्तन 108 पयली बोल कीर्तन 108 पयली बोल अशें म्हणटा म्हजें काळीज तयार आसा देवा म्हजें काळीज तयार आसा हांव गायन करतलो आनी कीर्तनां गायतलो जागो जा म्हज्या आत्म्या जागी जा विणया आनी सितारा मगाच्यानो आमी सगळें एक पिडी कीर्तन सांगता आमी म्हणया कीर्तन 108 पयली दुसरी वोड सांगता म्हणया गे मेळ्ळें गे पेज नंबर 1057 सांगता म्हणया
म्हजें काळीज तयार आसा देवा, म्हजें काळीज तयार आसा. हांव गायन करतलों आनी किर्तनां गायतलों. जागो जा म्हज्या आत्म्या, जागी जा विणया आनी सितारा. फांत्यार हांव जागयतलों. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी जागी आसां कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां आनीकी जागी दवरल्यात. नाजाल्यार आमीच जागी रावूंक साधना. तातूंत देवान आमकां आनीकी जागीन दवरल्यात. देवान आमकां आनीकी जागून दवरल्यात आनी देवान आमकां आज पर्यंत राखला. तातूंत हें गीत आमी संगता मेळना गायता आसतना देवाक अर्घ दिवया. कित्याक म्हळ्यार आमी आनीकी जागी आसा. आमी कोणी कॉमन स्टेजीर नाव, आमी हर एकली जागी आसा. देखून देवाक आमी अर्घ दिवया. आज पर्यंत सांबाळ्ळो देव आनी मुखारी सांबाळटा म्हणल्यार बाबार्थान जागी आसले आमी सर्व देवाक ಸ್ತುತಿ ಗವಿಯ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗೀತಾ ಮರಿಫಾತ್ ದೇವಾಕ್ ಆमी ताळयो पेटोवन अर्घ उगडाप दिवया. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸಾನಾ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
सकडे घेतागी गांव घेतागी बसून तू गांवचेंगी उबे रावन घेतात उबे रावतात गे हां उबे राव ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಗತ ಮೇಳ್ ತಳಿಯೋ ಪೆಟುನ್ ಸಂತೋಷನ್ ದೇವಾಕ್ ಸ್ತುತಿ ದೀವನಮಿ ಗವ್ಯ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ Alleluia, Alleluia, Hosanna. Alleluia, Alleluia, Hosanna. Praise the Lord. कीर्तन ಅಂತ मी वाचले उतर 108 दुसरी ओळ अशें म्हणटा जागी जाया विण्या आनी सितारा कोणे म्हणी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स हाडला घेता आसतना कोण न्ही हाडूना आमच्या भाव जॉनान मात्र हाडला बेगीने तशें आमकां हाडला री प्ले करून ताजे देखून आमचे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट खंयचे गे म्हळ्यार ताळयो पेडचें ताजे देखून कीर्तन 47 पयली ओळ सांगता समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा ताळयो पेटोवन गायता आसतना आमी हें आमकां देवान दिल्लें एक देणें आमी वापरलें बरें जाता कितलेय जाणांक मगच्यान अशें हात लागीं येवंकूच जायना हात वयर भरूंक जायना आमकां पळय कितलें बरें भलायकी देवान फावो केला आज पर्यंत ताळयो पेटोवन आमकां कुरपा दिला कितलेय जाणांक बरी भलायकी दिला पोर एक दीस एका भुरग्याक पळयल्लें हांवें ताजे हात पुरो सुजलात भितर गाय जालात मस्तू लागीं हाडूंक जायना जेवंक जायना कितेंय करूंक जायना आमकां पळय कितले बरे हात देवान फावो केलात सांगता मेळ ताळयो पेटोवन देवान दिता आसतना बरें करून उपयोग करया दिनातल्या वेळार नातले उणें जाल्ल्या वेळार मागीर बेजार पावचे नाका आसतना बरो उपयोग करया सगळें बरें संतोशान म्हणलें बरी व्हडान ताळयो पेटोवन देवाक अर्गां दिवया आमी कितें केलां री हर एक देवाक अर्गां स्तुती दिवंक आमी करचें कीर्तन 115 वर्सेस 1 सांगता आमकां न्ही सर्वेस्परा आमकां न्ही तुज्या नांवाक जावं सर्व महिमा होगलाप आनी स्तुती ताजे देखून देवाक अर्गां दिवया आमचें विणें सितारां खंयची आमकां ताळयो पेटचें बरें करून अशें हात वयर भरतना समेक आमी अर्गां दिवया हर एक आमी करता आसतना देवाच्या नांवाक जावं दी महिमा आनी अर्गां सांगता मेळना आमी गावया सर्व सृष्टिಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ गीताची उतरां जाय तर 556 ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ
होसाना Alleluia, Alleluia, Hosanna. Alleluia, Alleluia, Hosanna. ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಕುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನಾ. Alleluia, Alleluia, Hosanna. Alleluia, Alleluia, Hosanna. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. कीर्तन 108 तिसरी आणि 34 ओळ. पर्जामध्ये तुका अर्घ दितलो सर्वेस्परा. पर्जामध्ये तुका अर्घ दितलो सर्वेस्परा. राष्ट्रामध्ये तुझी स्तुती गायतलो. कित्याक आमी देवाची स्तुती करीजे. सगळें जमा जाल्ल्या वेळार कित्याक आमी व्हडल्यान देवाक अर्घां स्तुती दिजे गे म्हूण सांगल्यार. कित्याक तुजो मोग मळबा पर्यंत वळटा आनी कुपा पर्यंत तुजो विश्वासीपण. तातूंत आमी देवान केल्लो देवान आमचो मोग केल्लो कितलो गे म्हणले विचारले वेळार आमी एक गीत गाता. कितले गे म्हळ्यार देवाचो मोग आमी खंयच्याय कारणाक इतलोच म्हणून मेजूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचो मोग करता देव कसो गे म्हळ्यार गॉड्स लव इज इंडिविज्युअल लव. हर एकल्याचो वैयक्तीक रितीन मोग करता. तातूंत पळया ह्या गिताची उतरां पळया. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ही उतरां आमची करून घेवया. पर्जामध्ये तुका अर्घ स्तुती दितालो सर्वेस्परा. राष्ट्रामध्ये तुजी स्तुती गायतलो. कित्याक तुजो मोग मळबा पर्यंत पावता. तुजो मोग मळबा पर्यंत पावता. आमचो मोग खंय म्हणसर पावता म्हण कळीत ना मगाचे न्हू. मनशाचो मोग आयस्क्रीम आसले बरी. चड वेळ भायर दवरूंक जायना. बेगीन आयस्क्रीम खायचे. इल्लो वेळ जाल्यार मोगाचो अनुभव जोडूंक मागीर दुसऱ्यांचो मोग करता. देखून मोगाच्या भावनांनी देवाचो मोग तसो न्ही. देवाचो मोग पर्मनंट मोग मळबा पर्यंत पावता. किर्तनकार म्हणटा. आनी कुपा पर्यंत तुजे विश्वासीपण. आमी वाचता
निर्गमन पुस्तकांत 34 वर्सेस 6 and 7 देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो देव देखून ते देवाक आमी गितां गावया गितां गायता आसतना वडाताळ्यान गावया अर्गां दिवया आमच्या जिवितांत आयचे रितीर लास्ट रितीर जावंक पुरो कोणांकी कळीत ना देखून फाल्यां कितें परवां कितें आमकां कोणांकी कळीत ना नेक्स्ट घडी कितें म्हणल्यार आमकां कोणांकी कळीत ना देखून ही घडी देवान दिल्ली देखून आमी अर्गां स्तुती गावया ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಲರಾಶಿಗಳು ಜುಳು ಜುಳು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಗತ ಮೇಳ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಲರಾಶಿಗಳು ಜುಳ್ಳು ಜುಳ್ಳು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಲರಾಶಿಗಳು ಜುಳ್ಳು ಜುಳ್ಳು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಲರಾಶಿಗಳು ಜುಳ್ಳು ಜುಳ್ಳು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಲರಾಶಿಗಳು ಜುಳು 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 ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹೋಸಾನಾ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವನಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವನಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ
ವನ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವನ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವನ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೂರ್ಯಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೂರ್ಯಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಲರಾಶಿಗಳು ಜುಳು ಜುಳು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಲರಾಶಿಗಳು ಜುಳು ಜುಳು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವನ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವನ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
Alleluia, Alleluia, Hosanna. 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 ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆ, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ. तुन समज आसरो जेजू. इतलो वेळ आमी तुका स्तुती आराधन करता आसतना तूं आमचे मदगत आसले जेजू, आतांय आसय. आमी ताळयो पेटोवन तुका गायनां करता आसतना, स्तुती आराधन गायता आसतना, करता आसतना तूं आमच्या काळजांत एक तर संतोष तुवें आमकां फावो केले. त्या देखून आमी तुका अर्गां दिता सुमया. आमचे लागीं उलोवंक तुवें आज आमकां हांगासर आपण हाडलें. वेळंगणी मायेच्या पूर्ण तळांत आमी आसात.
हो एक पवित्र जागो मायेच्या हजरपणांत मागले हर एकी आमकां मेळटा म्हणून बोवाडटान हांगासर आयले हांव. जेजू तुका जावं होगलाप, तुका जावं सर्व आराधन महिमा तुका जेजू. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಸರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಸರೆ ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೇ ಓ ಯೇಸುವೇ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಸರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಸರೆ ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೇ ಓ ಯೇಸುವೇ. ನೀವಿರದೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ. म्हजे लागीं उलय, म्हज्या काळजांत उलय, म्हज्या जिवितांत तूं उलय जेजू. म्हज्या हर एका उणेपणांत तूं उलय जेजू. म्हज्या अस्कतकायेन तूं उलय जेजू. म्हज्या खंती बेजाराय वेळार म्हज्या लागीं उलय जेजू. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मगाच्यान आमी आज देवाक अर्गां दिजे. आतां ह्या घडयेक आमी अर्गां दिजे. कित्याक म्हूण सांगल्यार तुमी कितले वेळ उबे रावलात म्हूण कोणाक म्हणी गो सागे निरंतर कितलो वेळ चुती केला म्हूण कोणे म्हणी वाच पडे लागी हांवें पळयलां. सो आमी आराम करता आसतना 9:34 जाल्ली. आतां कितली जाली लागीं लागीं एक 40 मिनिट्स न्ही सांगात आमी रावून देवाक अर्गां दिला. कोणाक म्हणी पुरासाण जाल्ली आसा गे ना. देवाक अर्गां दितना म्हाका पुरासाण म्हणली जायना. ताकाच म्हणजे पावर ऑफ प्रेज एंड वर्शीप. देवाक अर्गां दिता आसतना आमचें तें सकत वळटा. देवाक अर्गां दिता आसतना तेंत आमी मनशाक तुवें तशें केलें अशें केलें आनी बरें बरें उलयल्ले वेळार पाटी परपरले वेळार सकत भायर येता भितर आसतलें. कित्याक म्हळ्यार आमी डुप्लिसिटी करता. हांगासर डुप्लिसिटी ना. देवाक अर्गां दिवचें. ऑल ग्लोरी एंड हॉनर. देखून किर्तनांत पळया 115 पयली वर्ड सांगता आमकां न्ही केदाळ आमी आमचें नांव वर्तें जावं म्हणटा. तेदाळ आमचें नांव वर्तें जायना सकल येता. देखून देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा आमकां न्ही सर्वेस्परा आमकां न्ही तुज्या नांवाक जावं सर्व महिमा अर्गां होगलाप आराधन. ओन्ली ग्लोरी एंड हॉनर टू यू अलोन. देखून आमी कितें म्हणी बरें केल्ल्या वेळार कोणें म्हणी आमकां बरें केलें वेरी गूड म्हूण सांगिल्ल्या वेळार ऑल ग्लोरी टू गॉड. कित्याक म्हळ्यार जाणवाय दिल्ली ताणें चलयल्लें ताणें आमकां बरें करूंक प्रेरण दिल्लें ताणेंच. देखून आमी देवाक अर्गां दिवया. दोनी हात आमचे वयर उबारया. सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाक आमी अर्गां दिवया. थँक्यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. अर्गां होगला पारादार महिमा तुका जेजू. दिनवासना तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व महिमा आराधन तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. थोड्यांक हांवें पळयलें मदें मदें बसतलीं उबें रावतलीं बसतलीं उबें रावतलीं. तांकां एक उर्बा आसा भितर. हांवें उबें रावचें सकाळीं बरें हांवें उबें रावून देवाक अर्गां ती उर्बा आसा पळया. त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवचें म्हाकाचें न्हू. आनी थोडीं बसून आसलें नाका तांगनातलें उबें रावूंक पळय. तुमी बसलो तितलो वेळ कितलेगे जाणांक बसूंक साधना. तुमी बसले बरें कितले जाणांक बसूंक साधना. इल्लो वेळ बसल्यानंतर पेंकाट दूख येता. त्या देखून आमी देवाक अर्गां म्हळ्यार देवाक अर्गां दिवंक आमचे लागीं साबार कारणां आसात. देखून हर एका त्या उपकारा पासून देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गुड ऑल द टायम. गॉड इज गुड ऑल द टायम. देवाचें उतर आमी आतां आयकुया.
कुरिंदकारांक बरयलें दुसरें पत्र 6 अध्याय पयली आनी दुसरी वड. देवाच्या कामांत ताचे 6 वावराडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातोन तुमी घेतला ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. आनी एक फावटी, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, सोडवणेच्या दिसा हांव तुका आदार दिलो. होस्सो तो आईन काळ, होस्सो तो सोडवणेचो दीस. देवाचें उतर. देवाची उपकार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. दयकर बसया. देवाच्या कामांत आमी 6 वावराडी जावन आसा आनी देवान दिल्ली ती कृपा व्यर्थ कर्ण घेनाकात. देवान दिल्ली ती कृपा व्यर्थ कर्ण घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आईन काळ हो. दीस इज द परफेक्ट टायम देवान दिल्लो आमकां हर एकलें. देखून आईन काळ म्हळ्यार कितें, तस्सो जावन आसा एक कुरपेचो वेळ. कुरपेचो वेळ. थोडी म्हणटात आज बरो दीस न्हय, फाल्यां बरो दीस, परवां बरो दीस, आज हे वरां ती वरां खंयचेंय न्हय मोगाचें. उपदेशकाच्या पुस्तकान 3 अध्याय पयली वड सांगता, हर एक एक काळ आसा. आनी हांगासर आमी पळयता तो काळ आनी वेळ होस्सो जावन आसा. दीस इज द टायम. दीस इज द टायम. आमच्या देवाची विशेशता, जेजूची विशेशता कितें गे म्हूण सांगल्यार, कोणी म्हणी ताजे सरशी मागणें करूंक आयिल्ल्या वेळार, कोणी म्हणी ताजे लागीं म्हाका भलायकी जाय, म्हाका दोळे दिसताय, म्हाका भलायकी जाय, म्हाका आपड म्हज्या घरा येताय गे म्हूण सांगिल्ल्या वेळार, आज येना फाल्यां येता म्हूण ताणें सांगूंक उत्तना खंय. परवां येता, आयचो दीस बरो न्हय, मागीर येता, ताच्या उपरांत येता, खंयचेंय सांगून ताणें सांगलें, दीस टायम, होस्सो वेळ, हिस्स घडी. पळय जेजूची उतरां. आतां आमचो देव प्रेझेंट मोमेंटान जियेता. आतां ही घडी भोव गरजेची. मग आमकां आतां न्हय, फाल्यां परवां म्हूण आमी मुखार घालता ना, देवाक तशें न्हय. दीस वेरी मोमेंट इज वेरी इम्पॉर्टंट. थोड्यांक विचारलें, तूं म्हजो पटलाव करता गे ना, आतां म्हाका करूंक आशा आसा, आतां हांवें नवे बोयलांनी हाडलात, मात्र म्हाका आतां जावचें ना, म्हाका इल्लें बिजनेस करूंक आसा, हांव खाजार जालां, मात्र इल्ले दीस कुटुंबां सांगतात जे हांवें म्हण साबार रिजन्स ताणें दिल्ले आसात. आमच्या देवाक हिस्स घडी, दीस वेरी मोमेंट देवाक गरजेचें. देखून आज आमी थोडोसो वेळ आईन काळार मागणें करचें कशें, कशें कळचें आमकां होस्सो वेळ देवान आमकां दिल्लो म्हूण सांगून थोडोसो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हर एकल्याच्या जिवितांत आज वा ही घडी म्हणली भोव इम्पॉर्टंट. पळय थोडी घडीतां पळय आमच्या जिवितांत आमी विसरना. कोणें म्हणी आमकां कितें म्हणी सांगिल्लीं उतरां, तो वेळ घडी ते जाल्यार तो खंयची मुस्तायकी न्हेसून आयिल्लो हर एक आमच्या मोतींत रेकॉर्ड जावन आसा. आमच्या सबकॉन्शियस मायंडाक वयता. सबकॉन्शियस मायंडाक गेलें म्हळ्यार तें पर्मनंट उरता, लाँग टर्म मेमरी थंयच आमकां उरता. थंय उरलें केदाळे थोडे पटी स्वप्नांत, थोडे पटी आमी वगेत्त बसले वेळार एकलींच पयणकर नासतना तें पुरा उतरां आमकां मोतीक. थोडे घडयो वेरी इम्पॉर्टंट. थोडे पटी फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडांत एक्सिडेंटांत चुकले वेळार आनी कितें गे एक अवघड घडिल्ले वेळ घडी त्या जाग्यार येता आसतना आमकां तेंच मोतीक उडास येता. तेंच थोडे घडयो आमच्या मोतीक केदाळे तेंच उडासाक येतात. आनी ते घडये कितें करतात आमकां मस्त पटेन चिंतूनच गेल्ल्या वेळार, तेंच नियाळ बसले वेळार, तिस खंत करून जियेल्ल्या वेळार, आदलें चिंतूनच आमी जियेल्ल्या वेळार मगाचें न्हू आमच्या जिणयेंत आसले हर एक संतोश आमी होगडयता. केदाळ आमी कितें करचें गे म्हळ्यार 99 बरें कोणी पळयना. आतां म्हज्या लोबार खंय म्हणी एक खत जालें, धाकटें खत जालें म्हळ्यार सगळ्यांनी विचारचें कितें खत जाला तें एक म्हण सगळो दवो लोब कोणी पळयना. बेगीन सगळ्यांक तशेंच खंयसर इल्लेशें उणेंपण आसा पळया. 99 बरेंपण सोडतात,
एक मात्र पॉयंट काळो चुक्की उठून सांगतात ते आमचें मनशाचें सैम म्हूण चिंता हांव हर एकलें पयलें सच्चें कितें म्हळ्यार पुरा ओके ಇದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕून मगाच्या भावनांनी भयणीनो आमच्या जिवितांत जें कितें बरेंपण आसा त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवचें मनीस म्हणटा आसतना बरें आसता इल्लेशें उणेंपणूय आसता उणेंपण नासलो मनीस संवसारांत कोणूच ना आसा म्हळ्यार ताका आमी ऑलरेडी पवित्र तंबाक व्हरून पावयला माती घालून दांकला कित्याक म्हळ्यार ताणें आनी मुखार सूख करूंक सादत ना श्वास आसता पर्यंत मात्र सूख करियेत ताच्या मागीर सूख करूंक पाताक करूंक सादत ना तातूंत मगाच्या भावनांनी भयणीनो मनीस म्हणल्या उपरांत सूख आदारता उणेंपण ताजें तें आसता हर एकलें तें उणेंपण अस्खतकाय म्हणली आसता अस्खतकाय म्हणली आसता तातूंत आमी केवल उणेंपण सोदून गेल्यार थंयसर बरेपणा विशयांत उलोवंक आमकां वेळच मेळना तातूंत पळया सट्टव आमी दुखेस्त जावनूच जियेता कित्याक म्हळ्यार आमी उणेंपणूच चिंतचें थोडे पटी पळया थोडे सांगचें आसा आमी मस्तूपटी कुमसाराक गेला हर एक कडेन कुमसाराक गेल्ले कडेन पुरा आमी आमची ती पातकां सांगल्यात जाल्यारय आमकां तें दूख मतींतलें वचना कित्याक म्हूण कळना कित्याक म्हळ्यार तुमकां देव पातकां बक्षिता म्हणलें बरोबर सत्य ना तातूंत आमी कितें गरजेचें एक पटी कुमसार आमची पातकां सांगली म्हळ्यार थंयसर कंप्लीट बक्षाणें मेळ्ळें तुवें सांगता आसतना मात्र 100% सांगिचें अर्दें सांगिनजो कंप्लीट सांगला म्हळ्यार कितें जाता कंप्लीट गूण जाता कंप्लीट समाज जाता हांवें आदले फावटी आयिल्ल्या वेळार एक फावटी सांगिल्लें म्हणून उडास आसा म्हाका आमच्या एका रितीर एक युवा जाण आयिल्ल्या वेळार एकलेनी मुक्काल घंटो 1 घंटो 1.5 घंटे म्हणून सरी कुमसारां केल्लीं आसा कितलें वर्साची पातकां अर्दी सांगलीं कंप्लीट सांगून आयिल्ल्या उपरांत त्या भुरगे लागीं एक इंटरव्यू आसलें इंटरव्यू तुमी कितें इतलें आमकां कुमसारां केलें म्हणून आमच्या तरणाटेनींत एक इंटरव्यू तो म्हणलो हांव इतलीं वर्सां कुमसार जाता आसतना थोडीं पातकां लिपोवन दवरतालो आनी म्हाका कुमसार जाल्लें बरीच बगनातलें आज कुमसार जावन पाटी येता आसतना एक्की सोडना आसतना व्हडलें पेपर काडून गेल्लो एक सोडून कंप्लीट इन डिटेल सांगलें हांवें पाटी येता आसतना कावन्सिलिंगाक हांवें मस्सणां सायकोलॉजिस्टांक आपयलें तांकां काम म्हणटना क्रिस्तांवांक कावन्सिलिंगाची गरज ना कित्याक म्हळ्यार कोण बरें कर नितळ करून कुमसार जाता काळीज उगण बरें करून प्रिपरेशन तयारी करून कुमसार जाता ताका कुमसाराची कोण कुमसार ताका जे कावन्सिलिंगाची गरजच ना कित्याक म्हळ्यार थंयसर जेजू केवल आमची पातकां बक्षिता मात्र न्ही बगार आमची हर एक पातकांतावन आयिल्ली पिडा पातकांतावन आयिल्लें आमचें उणेंपण पातकांचे परिणामी तो काण घालता पातकांचे परिणामी तो कंप्लीट काण घालता पातकांचे परिणाम कितें आमचें तें पिडा जावंक पुरो उणेंपण जावंक पुरो बेजाराय जावंक पुरो आनी एकलें तें केवल उणेंपण सोदचें जावंक पुरो हें पुरो आसतना हें जावन आसा पातकांचे परिणाम कितले जोक्स केल्यार कितले हांसल्यार सकट लोक सांगाता मेळ्ळे आसल्यार तुमकां मात्र हांसो येना कित्याक म्हळ्यार उणेंपण जिवितांत भरला खंयी साबार तरेचे ब्लॉक्स आसात ते आमी वाचता किर्तन आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 59:1 थंयसर पळयता आमी देवाक आनी आमच्या मदें एक व्हडलें ब्लॉक आसा तें ब्लॉक जावन आसा आमची अपराधां देवातून आमकां वेगळा सार हाडला देवातून आमकां वेगळा सार हाडला ताका आमी कितें करीचें देवा लागीं येता आसतना कुमसाराक वेता आसतना आमची हर एक पातकां आमी वळखून घेवचें क्लीन मायंड तातूंत बेश्टें चुकी मास वचचें न्हय उणेंपण मास सोदचें न्हय बरेंपण सोदूंक बरेंपण उलोवंक प्रयत्न करीचे आनी कालचें दूख आजय आमी मुंदरसून व्हरचें न्हय कोणी म्हणी तुमकां एक जोक सांगल्यार एक पडी सांगल्यार व्हडल्यान आमी हांसता हांसचें बरें आसल्यार आनेक पडी सेम जोक सांगल्यार इल्लें उणें आसता तिसरे पडी चवथे पडी सेम जोक सांगल्यार खंय भलायकी बरी ना कोण ना चिंतात खंय कितें तर तुमी पोर घडलें एक ल्हानशें खंयचें घडीत आज फाल्यां परवां म्हयनो वर्स साबार वर्सां म्हणून तरी लांबून व्हरतात न्ही तातूंत मोगाच्या भावनांनी भयणीनो
थंय जाल्लें थंयच सोडूंक जाय, लांबून व्हरनाचो खंय. थंय जाल्लें थंयच सोडचें. ताका देखून खालचें दूख मुंदरसून व्हरूंक सोडनाकात. कित्याक मुंदरसून व्हरनाचो म्हळ्यार जेजू आमकां कितें सांगता, ह्या संवसारांत क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्ले तुमी आनी हांव, क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्ले तुमी आनी हांव, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾದ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತರ प्रतिबिंबಗಳು तातूंत आमी कितें गरजेचें म्हळ्यार ताका आमी एक ताजे हजरपणाचे आमी एक भाग जावन आसा. ताजे हजरपण खंयसर जेजू आसा, जेजू मुजे थंय. कितलें बरें गीत आसा पळया, जेजू मुजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका कांयच सुणेना. जेजू मुजे थंय आनी हांव ताचे थंय. तातूंत आमी कितें गरजेचें म्हळ्यार आमचे थंय जें कितें दूख आसा हर एके आमी समर्पण दिवचें. कित्याक आमचें दूख थंयच सोडिचें. संतोश देवान दिल्लीं आशिर्वादां कित्याक मेजिचें गे म्हळ्यार जेजू आमकां म्हणटा पळया, तुमीच क्रिस्ताचे पाटलावदार, तुमीच मुजे साक्षीदार. तितलें मात्र न्ही, कोणें जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून कोणें साक्ष दिजे. म्हाका आनी तुमकां पळयल्ली ती आमकां पळोवन म्हणटा जेजू जीवन जाला. जेजू कुर्सार मात्र ना, जेजू जीवन जाला. देखून आमचें गीत जावन आसा हालेलुया. आमचें गीत आमी हर एकलीं होगळसिता हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमचो जेजू कुर्सारान केवूंक कळोन ना, तो मेलो आनी पुनर्जीवन जाला. तो इम्मानुएल आमच्या सांगाता जियेता. आनी जेजू कितें म्हणटा, तुमी बेजारत पावनाजो, बेजार पावनूच रावनाजो. दूख जाल्या वेळार दुखे मिस्तेरत नियळ रावचें न्ही. संतोषाचे, उजवाडाचे, आनंदाचे मिस्तेरी आसात तेय नियळचे. तितलें मात्र न्ही, तुमी कितें गरजेचें म्हळ्यार तुमी संवसाराचो उजवाड तो काळोख जाल्यार आमी वडल गायलें, सूर्य चंदिरರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ म्हूण. उजवाड सूर्योत काळोख फांकल्यार कशें देंवचें मोगाच्यान साधना. आमी ह्या संवसाराचे उजवाड जावन आसा. यू आर द ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೀವು ಭೂಲೋಕದ ಭೂಮಿಯ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. संवसाराचो उजवाड तुमी उजवाड, हांव उजवाड. आमी हर एक क्रिस्तांव आमी उजवाड जायचे हेरांक काळोखांत आसले वेळार आमी आनी तुवें उजवाड जायचे. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमीच काळोख जाल्यार, आमीच उणेपणान बरयल्ले व्यक्ती जाल्यार कशें आमी हेरांक उजवाड दिवचें. दुसरें जावन आसा, जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसाराचें मीठ जावन आसा. तुमी ह्या संवसाराचें मीठ म्हळ्यार मोगाचें न्हू, पळया कितलें बरें रांदप पोत आसूं दी, ताका मीठ घालना जाल्यार टेस्ट ना. देखून आमच्या शेजार समोरामध्ये एक क्रिस्तांव कुटाम आसा म्हळ्यार थंय एक सूर्यो वा चंद्रेम आसले बरी. थंयसर एक क्रिस्तांव कुटाम आसा म्हळ्यार थंय मीठ आसले बरी. कित्याक म्हण सांगल्यार खंयसर टेस्ट येता गे म्हळ्यार त्या क्रिस्तांव कुटुंबांतून देवाच्या आशिर्वादाची सकत हेरान थंय वळिल्ले वेळार थंयसर ताजें हजरपण आसले वेळार मोगाच्या भावांनी भयणी थंयसर हांव आनी तुमी एक मीठ जावंक शकतले. आज आमकां एक आपोवण आसा. हिस्स घडी, हिस्स वेळ, होस्सो तो काळ म्हूण जेजू सांगता आसतना आमकां हर एकलें सांग पावल मुखांतर जेजू उलयता आसतना मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, हिस्ससी घडी जावन आसा. तुज्या जिवितांत यू टर्न घेवची. कशें यू टर्न घेवचें गे म्हळ्यार आज पर्यंत म्हजी आनी तुजी जीव एक काळोखाची जिणी जाल्ली जाल्यार हांवें एक उजवाडाचो व्यक्ती जावन परिवर्तन जायचें. हांव आनी तुमी आज हळ्ळी जाल्ली मीठ जाले जाल्यार टेस्टलेस मीठ जाले जाल्यार रुची इಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ आमी कितें करचें गे म्हळ्यार आज आराधना वेळार, सक्रामेंताच्या आराधना वेळार जेजूतोन ती सकत आमी आपणायचे. आमकां आमच्या जिवितांत कुटुंबांत मात्र न्ही, आमी हेरांक मिठाचें टेस्ट हेरांक आमी दिवंक एक पासाडीचें मोगाचें. त्या देखून जेजू आमकां सांगता फाल्यां पोरवांच्या भशेन चिंतून खंत करनाकात. फाल्यां कोण आसता कितें ना म्हूण कोणायकी कळीत ना. आयच्या विशयांत ह्या घडये विशयांत तुमी चिंता आनी देवाक अर्गां दिया. आज पर्यंत कितें पर जाला त्या सर्व बरेपणाक देवाक
अर्गान दिवया. थँक गॉड फॉर वॉट यू हॅव. प्रे टू गॉड फॉर वॉट यू वॉन्ट. कित्याक गरज आसा की तें देवा लागीं मागा. देवाची खुशी आसल्यार तुमकां दिता, नाजाल्यार मागा तुमकां मेळटलें. सोदिनाका, सोदा तुमकां देव तुमकां मेळटलो. भियेनाकात. म्हळ्यार त्या उतरांचेर पातयेणी दवरया मोगाचें न्हू. तातूंत पळया, जेजू आमकां कोण पुरा मुकलें फाटीं पुरा चिंतून फुल्ल टेन्शनार आसता तांकां पळोवन कितें म्हणटा. लुकाच्या सुवार्तेंत 12व्या अध्यायांत आमी वाचता 16-20 वळीन. लुकाच्या सुवार्तेंत 12व्या अध्यायांत 16-20 वळी पर्यंत एक ग्रेस्त मनशा विशयांत आमी आयकता. त्या ग्रेस्त मनशाचें नांव कितें म्हण थंयसर बरोवना. त्या ग्रेस्त मनशाचें नांव कितें म्हण बरोवना, जाल्यार तो कितें जालो म्हण बरयता. तो कितें जालो तो ताज्या चिंतपा मरिफात, ताज्या कृत्या मरिफात तो कितें जालो गे म्हण थंयसर बरयला. ताजें नांव कितें खंय? ग्रेस्त मनीस वय ताच्या मुखार सब टायटल म्हण दिला. सब टायटल ताका कितें म्हणटात? ग्रेस्त पिसो. ग्रेस्त पिसो. ग्रेस्त पिश्याची वोपार. मेळ्ळें गे तुमकां? पळयलें गे? लुकाच्या सुवार्तेंत 12वा अध्याय थंयसर 16वी आनी 20वी वळ पर्यंत एक पडी वाचा पळय. सोबीत करून वाचया आमी. एक ग्रेस्त पिश्याची वोपार. हां. तवळ जमिया मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हण म्हज्या बाबाक सांग. अशें तो मुखार वाचून येताना थंयसर कित्याक तो पिसो जालो, कित्याक जेजू ताका पिसो म्हण आपयता, कित्याक गे म्हळ्यार मोगाचें न्हू, तो अशें चिंता खंय. भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें. भुंयत ह्या फावटी उदंड पीक जालें. बरो पावस आयलो, बरें बेळे आयले, आनी आतां आयिल्ले बेळे आसा न्ही गे, आज पर्यंत इतल्या वर्साच्या म्हज्या बिझनेसांत इतलो लाभ मेळूंक ना. केदाळे लॉस जातालें. ह्या फावटी हायेस्ट प्रॉफीट म्हाका मेळ्ळें, हायेस्ट बेळे ह्या फावटी मेळ्ळें म्हूण तो मतींत चिंता. पीक दास्तान करूं म्हाका सुवात आसली पावना. गोदामां आतां गोडन्स आतां पावनात. त्या देखून हांवें कितें करीचें, आसलें पोरणी गोडन्स पुरा पोडोन घालन कंप्लीट रिनोवेशन करूंक जायना. नव्यांत व्हडलें हांवें बांदिचें. कितें म्हळ्यार उदंड मापान देवान दिल्ली आशिर्वादां पुरा भितर घालून दवरिचें म्हूण चिंतलें ताणें. कितें करीचें? उदंड मापान देवान दिल्लें पीक, आशिर्वादां, प्रॉफीट पुरा एकठांय करून दवरिचें म्हूण चिंतलें. आमी मस्त बरें तशें चिंता. मेळिल्लें पुरा आमकांत म्हूण आमी चिंता. मेळिल्लें पुरा आमकांच, हें पुरा आमचेंत पुरा भितर पुंजोवन दवरलें. मात्र लास्ट घडये म्हणसरी आमकां तें मेळना. आमकां तें मेळना. देखून कितें करीचें? जेजू कितें म्हणटा आमकां? फाल्यांच्या विशयान चिंतून तूं व्हडलें बांदया म्हूण चिंतू नाका. तुका आदल्या वर्सा इल्लें उणें बेळें आयलें, ह्या फावटी इल्लेशें चड प्रॉफीट आयलां. म्हळ्यार तुवें अनेका गरजेवंताक दिवंक म्हूण तुका दिल्लें तें अनेका गरजेवंताक तुवें दिजें. पावाचें तांच्या गरजांकी म्हूण तुका दिल्लें जावंक पुरो. कोणाकय कळयतना. तातूंत तो कितें करता? कोठारां मोण घालता आनी व्हड करून बांदता. आसलें गोडाउन्स कोठारां मोडून घालता, मोण घालता आनी व्हडलें कोठारां बांदता, थंयसर बांदता. आनी सगळें म्हजें पीक आनी म्हजें माल तांतून भरता, हर एकांतच भरून रास करून दवरता म्हूण सांगता. इतलें म्हूण सरी कांय टेन्शन ना. इतलें म्हूण सरी कांय टेन्शन ना. आनी तो अशें म्हणटा खंय, कितें म्हणटा? अदृश्ट मनशा, लकी मॅन, हॅपी मॅन. कित्याक म्हळ्यार इतलें पुरा तुका मेळ्ळां, तुज्या वावराक प्रतिफळ मेळ्ळां, तूं अदृश्ट मनशा. सबार वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सबार वर्सांक. कितले वर्सांक? एक्सपायर डेट केन्ना जाता म्हणून कोणाकय कळीत ना. हो मनीस कितें म्हणटा? सबार वर्सांक जाय तितलें दास्तान करून दवरूंक तुका आतां जागो आसा. आयलें पीक, प्रॉफीट तुवें सबार वर्सां मर्सेंत उपयोग करयात. मुखार कितें? सवकासाय गे, खा,
पिये आनी गम्मत मार म्हळ्यार ताणें चिंतलें मेळिल्लें पुरा कोणाक म्हाकाच दिल्लें कोण ना म्हूण चिंतलें हें पुरा म्हाकाच मुजेंत म्हूण ताणें चिंतलें पूण देवान कितें सांगलें आतां वासा देवान कितें सांगलें गे ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನನ ಯಾವಾಗಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾವು ಯಾವಾಗಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ 10 पिश्या आयची रात तुझो जीव तुझे लागसो फाटी विसार नासा म्हणटा खंय फाटी विसार नासा आनी मुखार तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातालो इतलें पुरा कर्ण राजकर्ण दवरन पुंजोवन दवरन इतलें पुरा केल्लें हें पुरा कोणाक गेलें म्हणलें सवाल ताच्या मुखार आतां उबें जालें मगाच्यान आमी मस्तपटी अशेंत करता तातूंत पळया थंयसर इल्लें मुखार गेल्लें लुकाच्या सुवार्तेंत 12व्या अध्यायांत आतां वाचलीं उतरां जाल्ले उपरांत नेक्स्ट कितें आसा थंय कॅप्शन कितें आसा लेखावर तो हुस्को करिनाकात हुस्कोच करिनाकात म्हणून सांगिना जेजू कितें करता लेखाकी व्हरतो केदाळे खंत करंत बसचें न्ही मुखार कशें फाटीं कशें तें कशें देवाक कळीत आसा कितें तुका गरजेचें तें दिता देखून आमी मस्तपटी पळया पुरा मेळिल्लें पुरा आमकांच कोण ना म्हूण चिंतून आमी दास्तान करून दवरलें पुंजोवन दवरलें मुजेंत म्हूण आमी चिंतलें देव थोडे पटी उदंड मापान दिता खंय आमकां तें दिल्ले वेळार हरएकी आमकांच न्ही आमी आमकां दिल्ल्यांत थोडें हेरांक आमी दिवंक आसा ताकाच पळया आमी वाचता दांत एक वांटो आमी कोणाक दिजे देवाक दिचे दांत एक वांटो आमी कितें इनकम येता आमकां दांत एक वांटो खाण आमी दवरिचे कित्याक म्हळ्यार तो एक वांटो म्हणी आमी कोणाचो दिजे देवाक ताज्या लोकांक गरजेवंताक आमी कुमक करचे धर्नुजाच्या कृत्या पुस्तकांत आमी वाचून गेल्यार थंयसर पयल्या अध्यायान आमी वाचता आसतना थंयसर आमकां कळटा पळया थंयसर बावार्थी लोक सांगता मेळना मागणें करतालीं मिसाचें बलिदान भेटयतालीं आनी एकामेकाच्या गरजांक तीं पावतालीं थोड्यांनी कितें केलें गे म्हळ्यार तांणी आपली आस्त बदीक पुरा विकली आयिल्ले पयशे आनी तांणी कितें केलें गे म्हळ्यार आपोस्तलांक समर्पण दिलें आनी तांणी हर एकल्यांक इक्वली वांटलें आज 100 रुपया एका कुटुंबाक म्हळ्यार सक्कड कुटुंबांकी 100 रुपया सक्कड कुटुंबांकी 100 म्हळ्यार तें उणेंपण आसलीं ग्रेस्त धाकटीं व्हड कोणीय ना हर एकल्यांक इक्वल जावन जियेतलीं त्या देखून तांच्या जिवितांत संतोष म्हणलो आसलो पण आमच्या कुटुंबांत पळय मस्तूपटी आमी सांगता कितें गे म्हळ्यार पयलीं आमचें घर मस्त ल्हान आसलें मस्त जागो नासलो घरा सगळें एकच मांद्र्यार सांगता न्हिदतालो आमी न्हिदतना बरी न्हीद पडटली सकाळीं सगळें वेग्गी उठतलें हांव आनी आपलें काम तें पुरा करतलें हांव वेग्गी पुरा जातलें राती वेग्गी न्हिदतालें कित्याक म्हळ्यार घरांत टीव्ही नासली मोबायल नासलें बरें न्हीद पडटली सकाळीं वेग्गी जाग जातली वेग्गी उठून आमचें काम करतलें हांव आतां आमकां मोबायल आयला टीव्ही आयला इंटरनेट आयला पुरा घरा वेवस्था आसा घरा गरी व्हडलें बांदलां पुरा घरा पुरा वेवस्था आसा अटॅच्ड बाथरूम पुरा कडेन आसात कांयच टेन्शन ना एकल्यांनी एक कुडान न्हिदयात जाल्यार न्हिदल्या वेळार समाधानाची न्हिदूच पडना केदाला उठचें राती बें दिसता एक सुरपण बघता घर भरून लोक आसा जाल्यार एक सुरपण बघता ते देखून म्हाका थोडे फावटी उदंड मापान देवान दिल्ल्या वेळार तें पुरा आमकांत म्हूण चिंतचें बरें न्हय की आमी कितें करीचें हेरांकी दिवंक आमी मुखार येयचे देखून जेजू हांगासर कितें म्हणटा लुकाच्या सुवार्तेंत 12व्या अध्यायांत 20 आनी 2 वळींतल्यान आमी वाचून गेल्यार थंयसर कितें करता जेजू आमकां सांगता तुमी कितें करीचे म्हळ्यार खंत करनाकात टेन्शन विथआउट एनी इंटेन्शन कितेंय गरज नासतना लेखावर तो हुस्को करिनाकात देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें
तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगारचें हाजो लेक्का व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. जेजू स्पश्ट सांगता टेन्शनंत करनाका म्हण सांगिना. मनशाक इल्लें टेन्शन गरजेचें. टेन्शनंत करना जाल्यार सकाळीं तुमी हांगात बसून घरा वयच्यान हांगात बसया म्हणशें बसून ना टेन्शन इल्लेशें आसा जें तर लेका व्हरतें खंत करनाकात. लेका व्हरतें खंत करनाकात. खंती तूं बुडून रावा नाकात. इल्लें करिचें. फाल्यां सकाळीं कलें ब्रेकफास्ट करचें, दनपारां कितें रांदचें, पयलें प्लॅनिंग जाय. प्लॅनिंग करिचें जाल्यार खंत करून बसचें न्ही. खंत करून बसचें न्ही. तातूंत जेजू कितें म्हणटा तुमी कितें न्हेसचें कितें करचें म्हूण लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती. कूड व्हरती. पळया ते कावळे ते वंपिनांत ते लुबिनांत तांकां तुंपी वा कोटारां नांत. तांकां व्हडलें गोडावन्स घर खंयचेंय ना. तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुकण्या प्रास कितलेय उत्तीम न्हय कितले व्हरते तुमी. आनी देवान मनशाक रचलें कशें गी म्हळ्यार एका उतरान न्हय मोगाचेरो. देवान मनशाक रचलें उत्पत्ती पुस्तकांत पयलो अध्याय 26-27 वळींत आमी पळयता. देवान मनशाक रचलें एका उतरांनी न्हय बगर ताणें हातांत माती घेतली रूप दिलो आनी आपणाच्या रूपांत आनी सारकें जावन ताणें रचलें. आमी हर एकलें देवाचें रूपणें जावन आसा. देवाचें रूपणें जावन आसा. त्या देखून तुमचे मदें कोणूच चिंता करन आपले आवकू थोड्या वेळाक पुणी सोडूंक सकत गी. आमी खंत करन आमची आवकू एका सेकुंडाक म्हणे आमी चड करून वता गी. साधना म्हाका देखून जेजू ह्या ग्रेस्त मनशाक कितें म्हणटा हत्त पिश्या आज तुजें एक्सपायरी डेट जालें कित्याक पिसो गे म्हळ्यार ताणें चिंतलें मस्तू वर्सां आनी वांचता म्हण. ना तें आमचें चिंताप देवाचें चिंताप दुसऱ्यांत. देखून जेजू म्हणटा तुमचे मदलें कोणी चिंता करन आपले आवकू थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक तुमकां जाता गी. जाता म्हळ्यार खंत करा. म्हळ्यार खंत करूंक एक क्रायटेरिया देव जेजू दिता. तें क्रायटेरिया कितें गे म्हण सांगल्यार तुमी खंत करन तुमचें आवक इल्लेशें मुखार व्हरूंक जाता जाल्यार तुमी खंत करना जाल्यार खंत करनाकात. तर देवाचें उतर पळया 6 वळेंत 25 वळेंत तर इतले चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार इतलें ल्हानशें एक संगत तुमचें तें करूंक जायना जाल्यार हेर संगती विशयान तुमी कितेंय खंच करची न्हय. इतलेंच करूंक जायना जाल्यार ताच्या की व्हरतें तुमी कितें खंत कर कितें करतात. त्या देखून हेर संगते विशयान तुमी खंत करची न्हय. ती काट फुलां कशीं वाडटात पळया. काट फुलां पळय आमच्या घरांनी मस्त झाडां आसात. मस्त झाडां ती कशीं वाडटात बघा. सारें घालनात ईट घालनात उदक घालनात कांयच ना. देवूच ताका उदक वारें ईट कितें परत जाय तें पुरो दिता. ती कशीं वाडटात पळया. ती गोळनांत वा सूत वळिनांत तरी पूण सलमम राय पर्यंत सगळे आपल्या वैभवान तांतले एक फुलां तितलोय नेसलो ना. कितले सोबीत करून देव तांकां नेसयता. तर आपल्या रुपाचें तुमकां जावन रचला. आपलो श्वास ताण दिला. तुमकां तो राखनांगी खंडीत तुमकां राखता. तुमच्या गरजांक आमच्या गरजांक तो पावता. त्या देखून आज आसा फाल्यां रान्नींत लासतले त्या शेतांतले तण सयत देव हे परी नेसता जाल्यार आनीक कितल्या तरान तुमकां तो नेसवसाना. तर ह्या मनजात्यांक ह्या झाडांक ह्या झाडां पाल्यांक इतलें बरें करून देव नेसयता. तांच्या हर एक गरजांक पावता जाल्यार तुमकां पावचो नांगी. पावता मगाचें पावता. त्या देखून तुमी खावचें कितें पिवचें कितें म्हूण लेका व्हरतें सोदना करनाकात. आनी हुस्को तुमकां नाका. अनभवत्या हो सर सांगती सोदतात. तर कोण गरजेकी व्हरतें खंत करता गे म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार हांगासर जेजू म्हणटा
भावार्थी अशें खंत करना कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसा देव दिता, देव आमकां पावता, देव आमच्या गरजांक पावता म्हूण तांकां कळीत आसा. तर कोण खंत करता, कोण खंत करता म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा अनभावार्थी मात्र खंत करतात. अनभावार्थी मात्र खंत करतात. अनभावार्थी हो सर्व संगत्यो वस्तू सोदतात, पूण ह्या सर्व वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हणून तुमचो बाप जाणा आसा. त्या देखून तुमी कितें करीचें, पयलें कितें करा. आतां जेजू सांगता पळय, पयलें तुमी कितें करीचें म्हळ्यार देखून सदांच तुमी पयलें देवाचें राज हाचे सवे हेर वस्तूय तुमकां मेळटले. फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड, सर्च फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, डिझायर फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. देवाची राज सोदूंक एक प्रयत्न करा. आमी एक प्रयत्न केला पुरो, आमच्या प्रयत्नाची प्रतिफळ देव आमकां फावो करता. तातूंत आमी कितें करीचें, हीच होस्सो वेळ, होस्सो आयन काळ आमच्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद दिवचो वेळ. तर ह्या वेळा आमी कितें करीचें की म्हळ्यार सदांच तुमी पयलें देवाचें रास, पयलें देवाचें रास सदांच तुमी, आनी ताचे सांगता हर एक वस्तू आमकां मेळटले. तर आमी आस्त करीचें म्हण हर एकलें की आशा आसता. हर एकलें की आमकां एक आस्त आसाचें, आमच्या नांवार जागो आसाचें, आमचेंच म्हणलें वाहन आसाचें, आमचेंच म्हणलें कुटुंब आसाचें, आमचेंच म्हणलें कितें म्हणलें एक बँक बॅलन्स आसाचें म्हणलें आसता आमकां. मुखार वाचून गेल्यार थंयसर वर्सेस 32 12व्या अध्यायांत हांगा मस्तर आमकां शिकवण दिता जेजू कशें आमी पुंजोवन दवरीचें, कित्याक आमी खंत करनाचो, कित्याक आमी खंत करीचें, खंयच्या विशयान आमी खंत करीचें, त्या विशयान जेजू आमकां सांगून दिता. हांगासर पळया, सर्गार पुंजयल्लें दिर्वें पर्मनंटली उरता. हांगा पुंजयल्लें दिर्वें उरना, आमी खंय पुंजयचें गे म्हळ्यार सर्गार आमी आमचें दिर्वें पुंजयचें. तातूंत पळय एक ग्रेस्त पिशाची वापरांतून आरंभ जाल्लें. तो पिसो जालो कित्याक म्हणून सांगल्यार जेजू ताका पिसो म्हण आपयता. कित्याक म्हळ्यार ताणें जिंतलें हांगाच हांव पर्मनंट रावता, खा पिये आनी गम्मत मारया म्हण चिंतलें, गम्मत मारया म्हण चिंतलें. तुमच्या तरणाट प्रायार तुमी खावन पियेवन गम्मत मारलें जावंक पुरो. आतां गम्मत मारूंक जायना. कित्याक म्हणून सांगल्यार आतां शुगर, BP आनी कितें पिडा आयला. डॉक्टरान सांगलां तुवें इतलेंत जेवण करचें, रातीन 2 चपातेगे चड खायनाजो. पयलें तुमी 10 चपाते खाल्ले आसा जावंक पुरो. आतां कितलें डॉक्टरान सांगलें बरी 2 चपाते. रिस्ट्रिक्शन. गोडसाण पळयचें मात्र खावंक जायना. मीठ दुसऱ्यांनी मीठ घालें खाताना पळयचें मात्र साकोन पळोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार डॉक्टरान सांगलां हें पुरो एवॉयड करचें. तुका बटाट्याची अलर्जी आसा म्हळ्यार बटाटे खावंक जायना, आलूगड्डे तिनलीका घाला अलर्जी. डॉक्टरान सांगलें बरें आयक. देखून तरणाट प्रायर खाल्ले बरें आतां खावंक जायना प्राय जाताना पिडा आयिल्ले वेळार. देखून खावन लायफ टायम गम्मत मारया म्हण सांगूंक जायना, म्हाका सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार कितलें आमचें लायफ टायम कोणाकी कळीत ना, कितले वर्सां गोडसाण तिखसाण खायात की कोणाकी कळीत ना. देखून आमी कितें करीचें की म्हळ्यार आमी ह्या पिश्या बरी आमी करनाजो, ग्रेस्त पिश्या बरी आमी करनाजो, आमी कितें करीचें म्हणटा पळय जेजू, तुमी लेखा व्हरता हुस्को करनाकात. कितें आसा तांकी प्रमाणे हेरांच्या गरजांकी पावा. तें आमी वाचता 20 वळीतून 31 वळी पर्यंत. 32 वळीन जेजू सांगता तुमी पुंजोवन दवरीचें, तुमी आस्त करीचें. खंय करीचें आस्त, खंय करीचें आस्त, हांगासर करनाकात. हांगासर केल्लें पुरा तुमी हांगास सोडून वेतात. त्या देखून तुमी कितें करीचें, तुमची आस्त सर्गार पुंजोवन दवरा. थंयसर एक अकावंट ओपन करुना म्हळ्यार आज गेल्ल्यांत SB अकावंट थंय एक ओपन करा. थंय तुमचें दिर्वें पुंजोवन दवरा. कित्याक थंयसर तुमचें दिर्वें पुंजोवन दवरीचें. मुखलें पळया मुखार थंयसर आमकां कळटा 1935 वळीतून आमकां कळटा जेजू म्हणटा जागृत रावा. ती घडी वा तो वेळ केदाळ येता कोणायकी कळीत ना. नो बडी नोस. कोणायकी ती घडी वेळ केदाळ येता म्हणून कळीत ना. ताणें आपयल्ल्या वेळार आमी
वसाचे ताणी आपयल्या वेळार आमी वसाचे तातूंत आमी कितें गरजे हर एक घडी म्हणले बरी आमी तयार रावचे रेडी रावचे देवान आपयता आसतना वचूंक आमी तयार रावचे काय तयार रावचे तातूंत मगाचे भावनांनी भयणीनो कितली बरी शिकवण पळय आमच्या जिवितांत कितें गरजेचें कांय ना एकच चॅप्टरांत कितले लिसांव जेजू आमकां शिकयता आनी आमचें मिसांव कितें म्हूण तो आमकां सांगता पयलें आराम केल्लें हांगासर पुंजोवन दवरनाकात तुमकांच म्हूण चिंतिनाकात दुसरें जावन जेजू म्हणटा बेश्टें खंत करनाकात फाल्यां परवां कितें कालें म्हूण कितें आसा तें उपयोग करा आसल्ल्यांत संतोष पावा कन्नडांत एक सांगणी आसा हासिಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿದರೆ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಚಾಪೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಲು ತಣ್ಣಗಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ कितें करीचें आमी आमची सकत कितली आसा आमकां देवान कसलीं तालेंतां दिलात तें आमी उपयोग करूंक प्रयत्न करचें देवान दिल्लें हर एकी आमी उपयोग करचें देव सगळ्यांकी हर एकी दिना मगाचें ना देव सगळ्यांकी हर एकी दिना म्हणजे सांगात एक 4-5 जाणां म्युजिशियन केदाळे रेग्युलर म्हज्या रितीरेखांनी येतात म्हणजे सांगात तरणाटे येतात तांणी सगळ्यांनी सडता मस्त प्रयत्न केले फादर तुमी कशें म्हणी एक कीबोर्ड शिका फादर म्हणून तांणी मस्त शिकयलें म्हाका जाल्यार म्हजे तकलेक वचूंक कुत्तना म्युजीक कित्याक म्हणून सांगल्यार तें म्हजें काम न्ही खंय म्हणी हांवें तो म्युजीक प्ले केलें जाल्यार हांगा भाव जॉनाक आपयनातलो तुमी येवचें नाका हांवून तूं पुरो करता म्हूण हांगा तो कीबोर्ड दवरून करतालो हय की न्ही तातूंत देवान म्हाका तें देणें दिवना सगळ्यांकी हर एक देणें मेळना तातूंत देवान म्हाका कितें दिलां तें हांवें हेरांक दिवंक आसा उपयोग करूंक आसा देण्याचो बरो उपयोग करचें हांवें खंत करना म्हाका कीबोर्ड प्ले करूंकूच येना म्हणून दुखीचो मिस्तरत नियाळचें न्ही हांवें कितें करीचें उजवाड आसो संतोश आसो आनंद असो मिस्तर म्हजे बरी उलोवंक तुमकां कोणायकी साधना पण आमी उलोवन जाता म्हजे बरी जायना तुमी तुमचे बरीत उलोवचें हांवें म्हजे बरीत उलोवचें हांवें सिंग केल्ले बरी तुमकां कोणायकी सिंग करूंक जायना जाल्यार म्हजो ताळो दुसरो तुमचो ताळो दुसरोच तो देवान दुसरे देणी आमकां फावो केला देखून आमी आमकां कितें आसा त्या देखून आमी देवाक अर्गान घे थँक गॉड फॉर वॉट यू हॅव जाल्यार आमी खंत करीचें म्हणना गरज नासतना खंत करा देखून हांवें सांगचें कितें जालें टेंशन विथावट एनी इंटेंशन देवाची मांडावळ कशी गी म्हळ्यार ह्या रितीरे वेळार बसून आयकतलीं जायचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करतलीं जायचे म्युजीक प्ले करतलीं जायचे तयार करतलीं जायचे बसून मदें मदें जमयतलीं गरजेचीं सगळें गरजेचीं एका रितीर म्हणटा आसतना बसून न्हिदतलीं गरजेचीं हर एकलीं गरजेचीं त्या देखून मगाचें न्हू तांकां तांची तालेंतां देवान फावो केलात त्या देखून आमी तो कित्याक हात उबरना ती कित्याक दिंबी घालना ती कित्याक वगत बसलात ताणें कितें अशें पळयलां ती कितें गितां गायनात नो क्वेश्चन्स तुका कितें देवान देणें दिलां ताका देवाक आमी अर्गां दिवचें आमच्या घरांनी पळया दुसरे कॅटेगरीचीं संदे आसतात तुमच्या वाड्यांनी तशेंच वाड्याचें फेस्त कितें आचरण करता आसतना तें दुसरे तालेंताचें आसतात थोडीं कशें गे म्हळ्यार ते कार्यक्रम प्लॅन करतलीं ऑर्गनायझर्स म्हण आसतात तांकां येवन तुमी माटो घाला म्हूण सांगलां तांकां माटो घालूंक घ्या तांकां कालें कितें म्हळ्यार प्लॅन करचें आळे अशें करचें तशें करचें सांगचें मात तांचें काम तांकां तुमी तेंच काम दिजें सोडल्यार तांकां आपोवन हाडन हे आमी माटो घालया थंय पुरो वचून आपोवन हाडया तें पुरो खंयचीं कामां तांकां तांचे ताऱ्यान कितें गे म्हळ्यार तांकां ऑर्गनायज करचें आनी एकलें कशें गे म्हूण सांगल्यार तांचें टॅलंट कितें गे म्हळ्यार कोणा कडेन म्हणी बसून उलोवचें आयल्या सैऱ्यांक सुदारचें तें टॅलंट तांकां तुमी खंयची म्हणे टॉपीक दिवचें म्हूण सांगूं ना तो टॉपीक सोदून काडून वगत आसल्ल्यांक उलोवचें बरें करतात तांकां आपणान तुमी येया आमी बसून प्लॅन करया म्हळ्यार तांकां बसून प्लॅन करचें ती सुचणी कांय ना तांकां उलोवंक सोडचें तें उलोवनूच आसतात आनी थोडीं आसतात तें कशें म्हळ्यार तांचें खाली MC करचें काम मात्र हेर वेळार तें खंय उलयना वगत आसतात तांकां आतां मायक दिल्ल्या वेळार उलोवंक सुरू केलें मागीर तुमी चीट न्ही व्हडलो बूक करून दिल्यार ती रावयना ती कशें गे म्हळ्यार उलोवचीं ती ऑर्गनायझर्स कमिटींत आनी एक कमिटी MC कमिटी
थोड्यांक MC खंयचें आनी शर्मा खंयचो आनी खंयचें म्हणून कळना पुरो लांबायक तें उरलें आसता देखून तांकां तांच्या तालंता प्रकार तांकां दिवचे आनी थोडीं आसता तांकां मुखार खंय येवंक नाका मुखले बसका नाका मदें येनाका लास्ट उबें रावन पळोवन जेन्ना कितलें चेर खाली आसा बसा म्हळ्यार तें बसना ताणें कशें म्हळ्यार ताणें सक्कडांक पळोवचें सक्कड आयिल्लें सामा आसात गी बसलात गी कोणा म्हणे उणेंपण आसा गी कितें म्हणे गरज आसा उदक कोणा जाय गी कोण म्हणे म्हाका आपयता गी तांकां तांच्या तालंता प्रकार काम दिल्यार मात्र वाड्यांत समाधान म्हणलें आसता नाजाल्यार तुमी ऑपोजीट काम दिल्यार खंयचेंय जायना आतां म्हज्या बदलाक आमचो भाव जॉनाक हांगा रावन म्हाका थंय रावल्यार हांव प्ले करता तुमी ताळयो पेटताले रावन म्हाका तशें पळोवंक आसा पयलीं तूं म्युजीक रावय म्हणून होय की न्ही ह्या देखून दुसरे दुसरे तालंतां आसतात आनी थोडीं आसतात तांकां हांगा बसून आयका प्रोग्रामान भाग घेया डॅन्स करा तें करा स्किट करा ल्हान नाटकुळां करा म्हळ्यार तांकां जायना तांकां कशें म्हळ्यार तांच्या हातांत एक गाडयेची की दिल्यार आसा पळय ती खंय जाल्यार वचून कोणाक जाल्यार आपणन तें ट्रान्सपोर्टेशन डिपार्टमेंट KSRTC असले बरें तांणी ट्रान्सपोर्टेशन डिपार्टमेंट ते कोणाक जाल्यार खंय जाल्यार पावयतात आपूण तांच्या तालंता प्रकार तांकां दिवचे आनी थोडीं आसतात त्या दीस रांदची मांडावळ आसल्यार रांदूंक मात्र तांची जबाबदारी रांदचें म्हळ्यार बरें रांदतात थंय बरें रांदतात आनी थोडीं आसतात ती रांदूंक वचनात कश्ट काडूंक नाका तांकां कितें रांदिल्लें बरें अन्न सैऱ्यांक वाडचें वाडले वेळार ताणी सारतना कोणें म्हणचीं तिजें आनी इंस रांदलें कोण बरें आसा गे पायस कसो आसा तसो आसा पुरो सांगता आसतना हांगचें कितें म्हळ्यार आनी इंस रांदलें कोण ती गरजेची मोगाच्यान सुदारसूंक ती गरजेची ही सगळें सांगता मेळ्ळे वेळार थंयसर एक संतोश म्हणलो आसा तातूंत आमी ऑपोजीट डिरेक्शनार काम दिना जकाय कोण कोण कितें तालंतावंत आसा म्हणून त्या वाड्याच्या गुरकाराक कळचें नाल्यार झगडें सुरू जाता म्हाका दिवना तें दिवना कशें तातूंत पळया सगळ्यांक एकच तालंत देव दिना सगळ्यांक एकच तालंत देव दिना देवान जें कितें आमकां दिलां ताच्या पासून आमी देवाक अर्गां दिवचें तातूंत जेजू आमकां सांगता तुमी कितें करा हांगासर पुंजय नाकात टेंशन करनाकात मॅनेजमेंट स्किल्स मस्त सलीसायेचे आमकां कळचें कोणांतय कितें तालंतां आसात म्हणून पयलें दुसरें जावन आसा आमी कितें करीचें टेंशन करचें न्ही कितें बरो आसा तो देणयांचो बरो उपयोग आमी करीचें बरो उपयोग आमी करीचें तिसरें जावन आसा कितें करीचें आमी कितें पुराय हेरांक दिता कितें पुराय आमी गरजेवंताक पावता तें आमी पुंजोवन दवरता सरकार जेजो म्हणटा पळय पुंजोवन दवर म्हणटा पळय तिसरें मेट जावन आसा सरकार तुमी पुंजोवन दवरा हांगा पळय 33 वळीन जेजू सांगता आमकां तुमची आस्त बादीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा पोरण्या जावन पिंजानान तसलो चिरयो करा सर्गी सरण तसलो दिर्वे पुंजया थंय सोर सरशी येना सणस कांतोन विबाड करिना कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें देखून आमी कितें करीचें म्हळ्यार तुमी सगळें आस्त पुराय विकून पुराय गरजेक दिया म्हणजे जेजू सांगिना जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमचें तें कितें आसा पळया थंयच मोत आसल्यार थंय तो काण्ण मोत पाटी हाडा कितें म्हळ्यार तें आमचें परमनंट न्ही खंयचें परमनंट न्ही मोगाच्यान आमचें तें आसतना संतोश पावचें उणें जाता आसतना हेरांक दिवन थंयसर पुंजोवन दवरा चवथें जावन आसा जागृत राबा जागृत चक्रा बरी जाया तुमी चक्रा बरी जाया कितें करीचें आमी हर एक घडी म्हणल्यार बरी आमी तयार आसा जे रेडी फॉर एनीथींग एक दीस एक प्रायवन पाद्रे हांव मेळून गेल्ल्या वेळार अशें म्हणटाले बारी अपुरबायची उतरां ताणें सांगिल्लीं आनी त्या दिसा हांव ताका मेळून गेल्ल्या वेळार तांकां उठून बसूंक जायनासलें लागीं 89 इयर्स प्राय सो एजाक मेळून गेल्ल्या वेळार हांवें सांगलें फादर आज तुमची भलायकी इल्लीशी बिगडला गे चिंता आज तुमच्या मुखार म्हळ्यार केदाळे आसतलें पर्स जळना तो म्हणलो प्राय जाताना अशेंच इल्लें उणेंपण आसता आनी तो म्हणलो म्हाका इल्लेशें आज पेंकाट दूख आनी हात बावळो दूख पुरायलें चड आसा इतले दीस बरें उठून चायेक आनी वयतालो आज वचूंक जावना म्हाका आनी ताणें मुंदरसून सांगिल्लीं उतरां हांवें देवाक अर्गां दिवचें कित्याक म्हळ्यार म्हाका आज बावळे दूख आसात
पेंगटाची दूख इल्ली आसा जाल्यार उलोवंक तोंडान कांय दूख ना म्हाका म्हणून उलोवंक तोंडाक जिबेक गोमटे कांय दूख ना म्हाका देवाक अर्गां दिजे आनी इतलें मात्र न्ही म्हाका इतली प्राय जाल्या रे आनीक म्हाका सगळ्यांची वळख मेळटा तुमी कितले वर्सां खंयचे खंयचे फिरगे आसले पुरो म्हाका कळीत आसा तुमी करची कामां रितेरेचे पुरो पळयता हांव लिस्ट म्हजे कडेन आसा जाल्यार पळयता युट्यूबार तांकां बरो पळयता म्हाका दोळ्याची बरी दिश्ट आसा पळय ताणें खाली उणेंपण सोदून काण्ण सांगीत आसलें सांगू ना म्हाका बरें देवान बरें कन्न पळोवंक बरें पाद्र्याप सांगात आसात हांगासर सेमिनरीज आसात ते बरें कन्न म्हाका पळयतात सकाळीं मिसाक वयता हांव येता मगणें करता पुरो करता म्हजीं कामां आज मात्र इल्लीशी दूख आसा ती आनी प्राय जाताना आसतात दूख एक दूख उणी जाली जाल्यार आनीक दूख सुरू जाता देखून टेंशन करिजे म्हूण सांगना देवान जें कितें बरें केलां म्हाका त्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां पळय कितली अपुरबायची उतरां तांणी नीज जावन देवाक लागशिल्ल्यान जेजूस लागशिल्ल्यान मोग केल्लो व्यक्ती कित्याक म्हळ्यार ताच्या सगळ्या जिवितांत सुवार्ता प्रगट केल्ली सुवार्ता पासून जियेल्लो व्यक्ती हेरांक आपणान तें आसलें हेरांक दिवन जियेल्लो व्यक्ती त्या देखून ताका कळीत आसा हांगासर परमनंट न्ही लास्टाक हांव येता आसतना ताणें अशें म्हळें पाद्रेपान हांव कंप्लीट म्हजें रूप पळया पुरो रेडी करून दवरला कोणाय की सोदचें बरें जायना जो खंय वयचें कितें कालें म्हूण कळना जो त्या देखून म्हज्या कुडांत ती बरें करून पुरो ऑर्डर करून दवरला आनी हांव आतां आपयल्यार हांव तयार आसा बरें करून न्हेसून आसा फुल्ल रेडी आसा आतां आपयल्यार इल्ले वेळान आपयल्यार केदाळा आपूण जेजू हांव तयार आसा म्हजें कूड हांवें बरें करून अरेंज करून दवरला रूम हांवें बरें अरेंज करून दवरला आनी कितें पुरो खंय आसा म्हूण पुरो बरोवन दवरला म्हज्या टेबलार आसा कोणी सोदचें नाका खंय आसा कितें केलें म्हूण पुरो बरोवन दवरला कितें पुरो जाय पुरो तयार करून दवरला म्हळ्यार प्राय जाल्ल्या वेळार मात्र न्ही तो म्हणटा आमकां आमी केदाळा देव आपयता म्हणून कळीत ना फादर आमी तयार रावचे केदाळे आमी तयार रावचे तातूंत हांव रेडी आनी देवान म्हाका मस्त बरेंपण केलां म्हज्या जिवितांत मस्त बरेंपण केलां मस्त फिरगेच्यान गेलो मस्त समस्या आसले हरी एक ती म्हाका जेजून सोडून गेलो ना सांगाता रावल्लो जेजू सांगाता रावल्लो म्हाका ताणें कुरपा दिला म्हाका ताणें बरी भलायकी दिला इतलें लांब आवक ताणें म्हाका फावो केला 50 वर्सांचें याजकी जिवितांत विंचणार आशिर्वाद आमी वतलात हरी एक पटी हांवें मिसाचें बलिदान थंय रावल्ले वेळार आशिर्वाद म्हज्या हातांत हांवें घाल्ले वेळार थंयसर म्हजे हात ताजे हात ताणें करून घेतले ताणें आशिर्वाद घालें हांवें लोकांच्या माथ्यार हात दवरले वेळार म्हजे हात ते लोकांक दिसतले जाल्यार ताणें हात दवरून आशिर्वाद केलें कितले जाणां पिडेस्तां ताणें भलायकी दिला म्हाका ताणें बोळा दीक हातेर करून उपयोग केला ताणें पेंकाड दूख एक्झॅक्झरेट करून सांगू ना लंब करून सांगू ना बावळे दूख आसात आज च्या पेंक वचूना तें लंब सांगू ना ताणें कितें पुरा आशिर्वादां त्या 50 आनी 50 आनी 8 वर्सां जेजून कितें पुरा केलें तें हरी एक विंचून सांगूंक सुरू केलें लास्ट सांगलें उतरां हांव तयार आसा आय एम रेडी आतां आपयल्यार आय एम रेडी म्हाका केदाळेक कोणाक म्हणे पुरपुरलें म्हणून कळलें तक्षण थंय आसलेल्या पाद्र्यापाक आपूण सांगता फादर म्हाका एक कुमसार जायचे फादर बरें कुमसार जायचें आय एम रेडी कंप्लिटली रेडी हांवें मस्त पडी चिंतचें हांव आनी तुमी मगचें न्हू हीं उतरां सांगूंक आमी रेडी आसा गी आमी चिंता आमी उतरां सांगूंक तयार आसा गी कितें सांगूंक आमकां कश्ट भोगता गे म्हळ्यार आमी अंगस अटॅच जालां अंगस आमचें घर म्हूण चिंता आमी एन्स परमनंट म्हूण चिंता आमी अंगस आमी रावचें एन्स घर आमचें संवसाराचें घरच परमनंट म्हूण आमी चिंता त्या देखून मरण आयिल्ल्यान आमी भियेता तरतरता नाका म्हाका वचूंक जियोंक जाय म्हूण सांगता एका व्यक्तीची लास्ट घडी आस्पत्रांत हांवें पळयली लास्ट मरणाचे पयलें हांवें तांकां कुमगार दिवंक गेल्ले वेळार तो म्हणटलो फादर म्हाका मरूंक नाका फादर कशें म्हणी कर वांसया सांगून तो मरण पावलो दॅट पर्सन वॉज नॉट प्रिपेर्ड मोगाचे भावनांनी बिडिनो आमी केदाळा प्रिपेर्ड जावन रावयेत गे म्हळ्यार हांगासर आज आमी आयकल्लीं उतरां आमकां सांगतात आमी कोणीय ह्या संवसारांत पर्मनंट न्हय आमी सर्व यात्रीक देखून पळय गीत आमी गायता यात्रिकामी सर जावन आसा बासयल्या गांवांक पयण करता मुखलीं उतरां भोव अर्थ बरीत
मुखार तुझ्या आदाराक पातयेता मुखार आतां यात्रेक आमी सर्व जावन आसा बसयल्ल्या गांवांक आमी पैण करनासा बसयल्लें गांव जावन आसा जेजू म्हणटा जुवांच्या सुवार्थेंत 14व्या अध्यायांत तुमी कळवळचे न्हय देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा बापाच्या घरा मस्त कुडां आसात बसयल्लो गांव इल्ली बरी ನಮ್ಮ ವಾಸ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರೀ ವಾಸ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ म्हळ्यार पर्मनेंट घर ಇಲ್ಲಿ बरी ನಮ್ಮ ವಾಸ आता ही घर जेन्ना रितीर आयकूंक बरी जाता हांगासर वेलंगणी मायेच्या आश्रयान बसून मागणें करूंक बरें जाता म्हण तुमी रात दीसभर बसून जाता गे हांगा ना घरांतून फोन आसा खंय गेले कित्याक की घरा पावले कितें जालें म्हण हर एकलेन सावालां विचारता तुमी कितें करीचे घरा वचचे पाटी हांगात बसूंक जायना यात्रेक आमी सर जावन आसा बसयल्ल्या गांवांक आमी पैण करनासा आमी पयण करनासा तुज्या आदाराक पातयेता आमी तुजो मागता आनी एक पिढी बरें करना आमी गीत गावया सकास सगळ्यांक सांगाता मेळून गावया यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्ल्या गांवांक बसयल्ल्या गांवांक पयण करता तुज्या आदाराक पातयेता तुजी ससाय मागता सोम्या तुझे काळी आमकां उंड सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा आमी उंडो हांगासर मेळचो दी म्हूण मागणें करूं ना हें गीत गायता कितें म्हळ्यार आमी उंडो सर्गीचो जेजू कितें म्हणटा हांवूच सर्गींतावन देवून आयिल्लो उंडो जो कोण म्हाका सेवता पर्मनंट मरण पावसना जी येता तातूंत आमी पळय जियेतलो 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 कोण जियेता म्हाकाचे न्हू कोण जियेता जो कोण जेजू थंय संपूर्ण पातयेणी दवरता तो आमकां राखता ह्या तडीर आमी आसा पलतडी वचूंक आमकां कुरपा दिवचो देव आसा थांबडो दर्यो आड येवंक पुरो आमच्या जिवितांत मस्तपटी आमकां उणेपण अस्कतकायी खंत टेन्शन थांबडो दर्या बरी आड येवंक पुरो आड आयिल्ल्या वेळार इस्रायल परजेन मोइजेक विचारलीं सवालां एकच सवाल तांचें आमकां इजिप्तांत खाण ना सेमिस्त्री ना म्हूण सांगून फोण ना म्हूण तुवें हांगासर आपोवन हाडले गे मोरूंक आमकां हांगासर कितें आपोवन हाडलें आमकां फाटीं पळय ते इजिप्ताचे सैनीक येवन आसात आमकां कोणाय कितें आनी मुखार जियोंक सोडची नात हेंच आमचें सेमिस्टर जायना जो दर्याचेर तड मुखार वचूंक तांबडो दर्या आसा कशें वचचें सांग बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्सेस 12, 13 and 14 तांणी विचारलीं सवालां आनी मोइजे कितें म्हणटा यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्ल्या गांवांक आमी वचून आसा भियेनाकात आज पर्यंत आतां म्हणून तांबड्या दर्या पर्यंत देवान तुका चलयला म्हळ्यार आनी मुखार तो चलयता तो कितें म्हणटा चॅप्टर 14 उत्पत्ती पुस्तकान निर्गमन पुस्तकान चॅप्टर 14 वर्सेस 13 and 14 भियेनाकात भियेनाकात देव तुमकां कशें अचार्या अजापांनी म्हणले बरी तुमकां सोडयतलो सुटका दितलो म्हूण तुमी तुमच्या दोळ्यांनी देखतल्यात दोळ्यान देखतल्यात देखून तुमी भियेनाका म्हळ्यार कितें भियेनाकात फियर नॉट म्हूण सांगल्यार तुमी तुमची नदर तांबड्या दर्याचेर गेले नाकात भियेतात तुमी
तुम्ही तुमची नदर लारांचेर घालनाका, तुम्ही बुडतात, तुम्ही थंबडो दर्यो आडयलारी भियेनाकात. कित्याक म्हळ्यार आमी सिमिस्त्रेन जियोवची न्हय, आमी फोंडान जियोवची न्हय, बगर आमचें घर आसा सिमिस्त्रीच्या तिसऱ्या जाग्यार. तातूंत आमी कितें गरजेक म्हळ्यार उणेपण आयिल्ल्या वेळार, खंत आयिल्ल्या वेळार, बेजाराय आयिल्ल्या वेळार, मरण आयिल्ल्या वेळार कुटुंबांत यो कित्याक हांवें मागणें करीचें, अशें अवघड घडलें म्हज्या कुटुंबांत म्हूण चिंतून रडून बसनाकात. हर एकलें की मरण पावोंक आसा, हर एकल्यान जिवितांत उणेपण म्हणलें येता, हर एकलें की अस्कातकाय म्हणलें येता. ह्या संवसारांत आसतना पिडा मनशाक येतात मोगाच्यान येताच. तातूंत जेजू कितें म्हणटा, भियेनाकात, तुमी भियेनाकात, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. संतोष पावूंक मोगाचें न्हू साबार कारण आसात, साबार कारण आसात. एक फावटी हांव सोशल वर्क करता आसतना हांव सेमिनरीक जावन ते पयल्या 4 वर्सां काम करनासलो. ते जाल्यार सोशल वर्क कोऑर्डिनेटर जावन शिवमोगा काम करनासलो. एका प्रोजेक्टाच्या कामाक म्हणून केरळा एक कडेन गेल्ल्या वेळार हांवें थंयसर आमकां सक्कड कोऑर्डिनेटर्सांक एक घरा विजीट करूंक आसतालें. एक दीस हांव एका कुटुंबांक भेट केल्ली. आमच्या घरांनी पळया दुसरी रुम्स आसात, गेस्ट रूम ते रुमां आसात. थंयसर बरें आमी वुडन डोर कर्टनांनी गेला. आनी ह्या घरा गेल्ल्या वेळार 2 कुडां आसलीं. त्या कुडांक आमच्या घरांनी आसले बरी अशें वुडन डोर नासलें, रुखाचें डोर नासलें. थंय कशें म्हळ्यार जैलांत आसले बरी बार्स घाल्ले, लोंकडाचे बार्स घाल्ले. म्हाका एकूच फावटी पळोवन हें कितें अशें घर जैला भितर आयिल्लें बरें आसा न्ही गे म्हण विचारलें. म्हाका आपूण नासले व्यक्तीन ना आतां राव एक मिनट तें परत सांगता म्हणाल. भितर पळयल्यार 2 जाणां भुरगे सकयल बसून आसले. एका कुडांत एकलो आनी एका कुडांत एकलो. मागीर आमकां पळयल्लें ताणें व्हडल्यान बोंब मारून सुरू केलें. आनी हांवें विचारलें बाय तुका कितले जाणां भुरगीं? ती म्हणलें म्हाका 2 जाणां भुरगीं फादर, बरीं सोबीत भुरगीं, बारी मस्त मोगाळीं भुरगीं. तिणें सांगता आसतना आमी पुराय आयकलें, भुरग्यांचें बरेंपण पुराय आयकलें. मागीर भुरग्याक कितली प्राय येता? भुरग्याक आतां एकल्याक 32 प्राय जाली आनी एकल्याक आतां 29 कितलें प्राय म्हणली ती. मागीर ती भुरगीं कितें करना आसात? कांय ना फादर, घरांत आसात. कामाक वचनात गे? ना कामाक वचनात, घरांत आसात म्हणाली. मागीर इल्लो वेळ जाल्ल्या उपरांत ते भितर आसले भुरग्यांनी आमी उलोवचें आयकलें. आनीक व्हडल्यान बोब आयकलें बरी जाली. हांवें चिंतलें की दुसऱ्याच्या घरांतून आयकता कोण ना म्हूण. आमी इल्ले पयसूच बसलो. इल्लो वेळ जाल्ल्या उपरांत म्हाका आपोवन उरलो तांचो सोशल वर्कर अशें म्हणालो, ही बाय आसा पळय ती एक ಅವರು ಸಂತರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಿಜೆ ಲಾಗಿ ಕೆದಾಳೆ ವಚನ बेसांव मागचें म्हणालो. कित्याक बेसांव मागचें? म्हाका आपोवन उरलो व्यक्ती तो प्रायांत इल्लो व्हड, तिजे लागीं कित्याक बेसांव मागता तो? कितें जालें गे म्हण विचारलें. ताका तो म्हणलो हिजे कुडींत आतां कितलीं पुरा हाडां आसा पळय, सट्टो पुरो मोडलींत हाडां खंयचीं सामानांत. हांवें विचारलें कित्याक अशें म्हणटाय? तो म्हणलो भितर आसले 2 भुरगे आसात न्ही, ते 2 भुरगे मानसीक अस्वस्थ जाल्यात. तांकां खंय म्हणी भायर सोडल्यार कितें मेळटा तो पुरो आवयक मारून ती म्हयन्याक 2-3 फावटी आस्पत्र्यांत एडमीट जाता तरी हाडां म्हूण. हांवें सांगलें उतरां, बरीं भुरगीं फादर म्हजीं, मोगाळीं भुरगीं, मस्त मोग करतात म्हजीं म्हूण हांवें सांगलें. कितलीं भुरगीं? 2 जाणां भुरगीं कितलीं सोबीत दिसता पळया. त्या भुरग्यांक पळयल्यार सोबा येतना कित्याक म्हळ्यार केस लंब सोडल्यात, काड लंब सोडल्यात, नक्षे लंब आसा. एकल्याक पळयत आसतना भिरंकूळ म्हणशें दिसता. आनी ती आवय कितें म्हणटा, मोगाळीं भुरगीं फादर ती, मस्त बरीं भुरगीं, मस्त बरीं भुरगीं. हांव तांचो मस्त मोग करता म्हूण सांगून भितर वचून कितें गे हाडन ताणें एका पुताक कितें गे आमी वेतना खावंक दिवचो वेळ, तांकां जेवण दिवचो वेळ, जेवण दिलें. त्या भुरग्यान कण्ण प्लेट अशें उडयली भायर. आजकाल गिल्ले अशें ताजें मोत सामान कोण ना. नाजाल्यार आमी दिल्ले मरे मोगान जेवता फादर तो, बारी बरो भुरगो, बारी मोगाळी. वय गे न्ही पुता, ताणें दोळे सोडले पूण आमकां ते रावया म्हणचें बगुना. मगाचें न्हू इतलें पुरो उणेंपण आसलें रे. ती आवय बरेंपण मात्र कन्न सांगता. कन्नडांत एक सांगणी आसा, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣಾದರೂ ಮುದ್ದು ಅಂತೆ. तुमच्या कोणाच्या कुटुंबांत असली समस्या आसचे नात. तिका हांवें विचारलें, बाये तूं केदाळे देवान म्हाका कित्याक अशें दिलें, कित्याक अशीं भुरगीं दिलीं म्हणलें तुका मतीक येवना गे म्हण विचारलें. ताका ती म्हणली, हांवें कित्याक देवाक सवालां विचारचें? म्हाका वळख आसली मस्त जाणां आसात, काजार जावन भुरगींत ना म्हण रड नासतलीं मस्त जाणां आसात. म्हाका देवान
दोगां भुरग्यांक दिला आनी ती म्हणली हांवें देवाक अर्गां दिवचें हांवें अर्गां दिवचें कित्याक म्हूण सांगता देवान म्हाका इतलीं दोगां भुरगीं कितल्या अपुरबायेचीं भुरगीं देवान दिलात कितलें देवान दिला पळया न्हू हांवें एक पटी चिंतलें हांव खंय म्हणी त्या आवयच्या जाग्यार आसलो जाल्यार कितें करतालो तुमी इल्ले वेळ चिंता तुमी खंय म्हणी त्या आवयच्या जाग्यार आसल्यार तुमी कितें करता आसल्यात मस्त कश्ट न्ही एक्सेप्ट करूंक जाल्यार त्या आवयन बरें करून स्विकार केलें आनी ती म्हणली हीं दोगांय म्हजीं भुरगीं मस्त मोग करतात तो मोग कसो लावन म्हाका तो समजना तुमी पळयल्यार तुमकां हें समजूंचें ना म्हाका केवल त्या आवयक मात्र समजता तिका कळीत आसलें हांगासर आमी थोडे दीस मात जियोवचें देवान दिल्लें देणें त्या मोगान हांव स्विकार करतां आनी ताका हांव अर्पण दितां खंय जाल्यार तो विसरता त्या वेळार म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक हांव समर्पण दितां तिका भायर काम करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी आडांपरां मोडल्यात तिका सामाज चलोवंक जायनासलें पती मरण पावून सुमार वर्सां जालीं एकलीच दोगां भुरग्यांक सुदारसिता मोगाच्या भावन आनी बेडिनो आमच्या जिवांत इल्ली भलायकी बिगडल्या वेळार आमच्या कुटुंबांत इल्ले समस्या आयिल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबांत इल्लें उणेंपण आशिल्ल्या वेळार इल्लें कितें ल्हानशी पिडा आयिल्ल्या वेळार एक अवचित मरण घडल्या वेळार आमी मस्त बेजार पावता मागणें रावयता देव खंय आसा देव कित्याक मागणें करीचें हांवें इतलें परत बरें केलें म्हाका कितें मेळ्ळें आतां म्हूण आमी सवाल विचारता असली समस्या तुमच्या कुटुंबांत कोणायकी आसची ना त्या देखून जें कितें देवान तुका दिलां त्या देखून देवाक अर्गां दी त्या दीस म्हाका एक विशय समजली मोगाचें कितें गे म्हळ्यार देव कोणाक म्हणी कश्ट दिता आसतना पिडा दिता आसतना सोंसूंकी कुरपा दिता आमी आमचे बावर्थाचे दोळे उक्ते करीचे रिजन न्ही बावर्थाचे दोळे उक्ते करीचे आनी देवान दिल्लें स्विकार करूंक आमी तयार रावचे जें कितें तो दिता खंयचें एक रिजन नासतना कोणायकी दिना देवाक कळीत आसा तुका कितें गरजेचें म्हूण गरजेचें त्या देखून ताणें दिता आसतना तो आमकां त्या देखून आमी कितें करीचें हर एक घडयेन देवाक आमी अर्गां दिवचें आमच्या मोतींत एक आसाचें हांव तयार आसा गे जेजून म्हाका आतां आपयल्यार हांव तयार आसा गे हांव तयार ना म्हूण कितें जाल्यार सांगता गे म्हळ्यार हांव हांगा सत्तो परमनंट हांगाच रावचें हांव म्हूण चिंतल्या वेळार हांव तयार रावूंक साधना मस्त कश्ट जाता मुखाचें हांव एक्सेप्ट करूंक थोडे कश्ट थोडे पडी तुमच्या काजरी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत एकामेकाक सोडदोड नासल्या वेळार एकामेकाक पळोवन उलोवंक कश्ट जाता आसतना हर एक दीस कुटुंबांत झगडें आसल्या वेळार समाधान नासल्या वेळार असमाधानांत जिणी जाल्ल्या वेळार मस्त तराचे खंत बेजाराय तुमची आसल्या वेळार कितलें काम केल्यार रिणींत फारीक जायनासल्या वेळार कितली आशा आसली बरें घर बांदूंक जायनासल्या वेळार हेरांक पळोवन तुमचें कुटुंब तुमी तुलन करनाकात वा कंपेर करनाकात देवान तुका एक विशेश जावन रचल्या म्हजे बरी हांगासर आसल्यार तुमकां कोणायके रसूंक ना तुमचे बरी म्हाका रसूंक ना तुमी उलयल्ली बरी म्हाका उलोवंक सकत ना हांवें उलोवचे बरी तुमकां उलोवंक सकत ना कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका डिफरंट टॅलंट दिला तुमकां दुसरींत टॅलंट दिला देखून देवान आमकां थोड्यांक उदार मनान दिला थोड्यांक तुका इतलें पुरो पुता कित्याक म्हळ्यार मस्तू दिला तुका टेंशन चडटा मागीर BP शुगर सण मागीर आनीक जावंक आसा 50 वर्सां वाचचो 20 वर्सांनी वचोंक आसा देखून तुका इतलेंच पुरो म्हूण देवान दिला दिल्ल्यांत आमी देवाक अर्गां दिया दिल्ल्यान देवाक अर्गां दिवया आईन काळ हो आमी कितें करीचें आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी एक मीठ जायचें रूस दिवचें मीठ जायचें उजवाड फंगचें दिवो हांवें जायचें हांव सगळ्या संवसाराक उजवाड दिवंक सकना जायत सगळ्या संवसाराक एक नांवार्दीक कवी GS शिवरुद्रप्पा कन्नडा आमी प्रेसकालाक वता आसतना एक पद्य आमच्या टेक्स्ट बुकांत आसलें तें टेक्स्ट बुकांत आसलें पद्य कितें गे म्हळ्यार ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಜಗ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮೇಳೊಂದು म्हणून ದೀಪ ಪೆಟುನ್ಸೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನಿನಗೆ ಕಾಣಲೆಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ मगाच्यान आमच्या कुटुंबांत एकामेकाचें मुखामळ पळोवन उलोवन कितलीं वर्सां जालीं तुमी एकामेका मुखार बसून उलोवन कितले म्हयने जाले एकामेका सांगता बसून जेवण करून कितले दीस जाले तुमच्या कुटुंबांत दीपವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ
सगळे संवसाराच्या सगळ्यांची वळख आमकां आसा. तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सांद्यांची वळख तुमकां आसा गे नाजाल्यार आजत वचून एक दिवो पेटया. तो दिवो जावन आसा बावडताचो देवो. हांव आसा भियेनाका म्हूण सांगचो दिवो. हांव आसा धैर्य घे म्हूण सांगचो दिवो. आनेकल्याची खंत बेजाराय उणें करचो दिवो. आनेकल्यान उलयता आसतना आयकुचो दिवो. आयकया उलयतना आयकचें भोव गरजेचें. मस्त समस्येक परिहार मेळचें एकामेका बसून आयकल्ल्या वेळार. तातूंत बसून आयका उलयता आसतना. अर्दें उलयतना रावून ना म्हाका गुतूच आसतलें तूं अशें म्हणटें म्हूण सांगिनाकात. आयकल्ल्या वेळार आमकां पुरो समजत. आमी पयलें त्या घरा गेल्ल्या वेळार हांवें सांगतना आमी चिंतलें भुरगीं खंय अमेरिका गी इंग्लंड गी काम करतात कोण ना म्हणून. मागीर तिचें पुरो आयकल्ल्या वेळार कळ्ळें कोण भुरगीं. मागीर आमकां त्या भुरग्याची सोबाय कळ्ळी. आमकां सोबाय भुरगें थंय ना बगर आवय तें सोबाय आसा. आवय तें सोबाय आसा. पूण ताजें उतरां पळय कितलीं अपुरबायेचीं उतरां, धैर्यान भरचीं उतरां. कश्ट म्हाका उणेंपण आसा म्हूण सांगतल्यांक परत्यान नवें जीवन आराम करूंक कुरपा दिवची तसली उतरां ती जावन आसली. आनी ती जावन आसली नीज जावन क्रिस्ताक भेटिल्ली व्यक्ती. ती नीज क्रिस्तांव म्हूण सांगयात. कश्टांत दुखांत उणेंपणांत हर एकान ती देवाक अर्गां दिजे म्हूण सांगिल्ली. ताका लागून म्हाका न्हू आमचें तें साबार कश्ट उणेंपण दगदणी आसतात जिवितांत. हर एक सोसून व्हरूंक कुरपा देव दिता. तातूंत आमची नदर केदाळय कश्टांचेर घालनासो देवाचेर घालिजे. आमी वाचलीं उतरां पळय आयकल्लीं उतरां निर्गमन पुस्तकान चॅप्टर 14 वर्सेस 12, 13 आनी 14 मोइजे सांगता तुमी भियोवची गरज ना. तुमी भियोवची गरज ना. आज तुमकां सर्वेस्पोर देव कशें सुटका दितलो म्हणलो तुमी दोळ्यान देखतल्यात. आनी देव कितें म्हणटा तुज्या हातांत कितें आसा तें उदकाक लागय. थांबडो दर्यो 2 वांटे जालो. केदाळे मनशान पळय नासलें ताणें पळोवंक सकलें आनी सुटका तांकां मेळ्ळी. आनी कन्नडा बायबलांत अशें बरयलें तें कोंकणी बायबलांत ना तीं उतरां. कन्नडा बायबलांत आसा इंदू नीवू ನೋಡುವಂಥ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರನ್ನು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. तर मोइजे कोणें सांगिल्लें ताजो भावार्थ. मगाच्यान तुमच्या कुटुंबांत भावार्थ आसा गी. भावार्थ ना जाल्यार आज तो न्हू मगणें करूंक आराम करा. रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता 10व्या अध्यायांत थंयसर देवाचें उतार आमकां सांगता कितें गे म्हळ्यार सुवार्ता वाचले वरवीं देवाचें उतार नियाळटा आसतना आमचो भावार्थ चडटा आनी वाडटा. ताका लागून देवाचें उतार वाचा. अशें रितीरेक मागणेक नोवेनाक येताना एक बायबल हाडया. खाली हातांत येनाकात. सांगतना देवाचें उतार उक्तें करा. तुमी व्हडलें वासिजे म्हूण सांगू ना. उक्तें करा. तुमकां लास्टाक 12:30 म्हणसर देवाचें उतार आमी सांगलें तुमकां मेळना जावंक पडटा जाल्यार सोदूंक प्रयत्न करा. तें सोदता आसतना तुमकां खंयचे म्हण एक उतार दोळ्याक पडटा आनी तें वाचा. तेंचो संदेश तुका जेजून दिवचें जावन आसा. देखून उक्तें करा बायबल. घरा वेळ मेळटाना कोणाची खबर उलोवन टेंशन कर. इंटेंशन आसतना टेंशन करच्या बदलाक मदें वेळ मेळटाना देवाचें उतार वाचा. बावडत चडटा. ते देखून ताका आमी बावडती जावन जियेत. तर असली कृपा आमी आज मागून घेवया. आज आतां उंड्या रुपार जेजू आमच्या मुखार येवंक आशेता. आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत तो जिवंक आशेता. त्या आमच्या बायेक तितली सकत बावडत जेजून दिला म्हळ्यार तुमकांय दिता. तुमचे कश्ट उणेपण दगदणी हर एक समस्ये घेवन जेजू मुखार तुमी आयल्यात मोगाच्यान आज तुमकां कोणायकी तो रिते हातान धाडूंक आशेना. तर या सांगाता मेळ आमचे उणेपणाचें जिवीत जेजूक समर्पण दिया. आशिर्वाद ताणें घाल्ले वेळार सगळें उणेपण तो पयस करूंक शकता. सोसूंक कुरपा तो सामको फावो करता. देखून बावडतान म्हणलें बरी ह्या आराधनांत आमी भाग घेवया. आमेन. तुजें मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां जेजू. तुज्या हजरपणांत हांव जियोंक आशेतां जेजू. ह्या गिता मरिफात जेजू तेंत मुखामळ पळोवन थोडोसो वेळ आमी आराधन करूंक प्रयत्न करया. तुमकां आराधना मदें कोणाक म्हणी हांगासर सकला येवन दिमी घालीचे बसाचे मनशें बोगल्यार उबें रावचें मनशें बोगल्यार उबें रावयात. आयच्या आराधना वेळार कोणायकी पडनाकात. जेजू कुत्तू पळया मोगाच्यान. तुमचे कश्ट हळू करूंक जेजू सकत आसा.
कोणा मुखार येजे थंयसर मुखार बसोजे उबे रावजे मनशे बगल्यार मुखार येवेत फाटी आसलेनी मदें मदें जागो खाली आसा थंय बसोजे म्हणून थंय येवन बसचेत जेजू कुत्त पडया कोणायकी पडनाकात आज सकत तुमचेर देवून येवचो वेळ सकत जावन आसा पवित्रत्म्यांची सकत आमच्या हर एकल्यांचेर वळून येवचो वेळ आमकां कृपा मेळचो वेळ आमचे दूख खंत बेजार जेजूक समर्पण दिवन मागणें करचो वेळ ते मुखामूळ हांव पळय आशेतां तुज्या हजरपणाची आशेतां सौम्या हांव तुज्या येण्या लालेतां ही सौम्या ये काळजान म्हज्या तुजे मुखामूळ हांव पळय आशेतां तुझ्या हजरपणाची आशेतां सौम्या हांव तुज्या येण्या लालेतां ही सौम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता मगचनो अस्कतकाय म्हणली हर एकले तें आसता आनी त्या अस्कतकायांत आमकां बळवंत आदार जावन येवचो आमचो देव तुमची अस्कतकाय जेजूक समर्पण दिया आनी ताणें ह्या आराधना वेळार आनी ताज्या हजरपणांतून वळची ती दैराची बळाची दैर तुमच्या काळजांत जिणयेंत येवं दी समर्पण दिया मस्त बडी तुमच्या जिवितांत एक सुरपण मनशें बगता की कोणूच ना मनशें तुमकां बगुल्लें आसा गे मोगाच्या भावनांनी बिणीनो म्हज्या एक सुरपणान जेजू म्हाका सांगात दी मस्त बडी हांव कित्याक आसा संवसारान मनशें बगता जीवघात करी हांव मनशें बगता म्हजी म्हणली कोणूच ना मनशें तुका बगता गी जेजू म्हजें एक सुरपणान तूं सांगात दी कश्ट आयिल्ल्या वेळार दुखांत हांव बुडिल्ल्या वेळार म्हाका बुजवण्याचीं उतरां कोणूच उलयनात जेजू कोणूच उलयनात मोगाच्या भाव भयणीनो मनशाची बुजवण्याची उतरां तुमकां बुजवण दिवंक शकनात केवल जेजूची उतरां मात्र आमकां हर एकलेंकी बुजवण दिवंक शकतात जेजू लागीं आमी सांग जेजू उलय ती उतरां बुजवण्याची उलय ती उतरां दैराची उलय ती उतरां आमकां हर एकलेंकी समाधानान भरची उतरां जेजू तूं म्हज्या अस्कतकायान तूं बळवंत जावन येताय म्हज्या एकसुरपणा जिवितांत म्हजी म्हणी कोणूच नासल्या वेळार साबार जाणां मदें कुटुंबांत जियेत आसतना म्हाका परत्यान एकसुरपण म्हणचें बगुल्ल्या वेळार जेजू म्हजो सांगत जावन तेगी
म्हजो सांगाती जावचो ये जेजू हर एक दीस म्हाका हात धरसले म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका तो बुजय जेजू ये सोम्या तुजे विणे म्हाका जियोंक साधना म्हज्या अस्कतकाय बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ही सोम्याये तूं म्हाका सहाय म्हज्या अस्कतकाय बळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ही सोम्याये काळजांत आसा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोडा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता कळसा मोडा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता मोगचनो आमचे तें कितली अस्कत काय आसा उणेपण कितलें आसा म्हण आमचो देव पळयना आमी ताजे लागीं वचून आमच्या पाताक रडले वेळार उणेपण अर्पण दिल्ल्या वेळार तो आशिर्वादान बरोवंक राखून आसता बक्षण दिवंक राखून आसता तर आमचो देव बरो जाल्यार आमी बरीं जायचे आमचो देव पातकां बक्षिता जाल्यार आमी हेरांक बक्षिचे आमचो देव काकुळदार जाल्यार आमी हेरांक काकुळ दाखयचे आमचो देव आमचो मोग करता जाल्यार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी हेरांचो मोग करीचे आमचो देव आमकां द्वेश करना जाल्यार हांवें आनी तुवें कित्याक हेरांचो द्वेश करचो ही आमच्या क्रिस्तांव आपोणेक जिविताक सांगलें न्ही मोगाचें द्वेश राग हागे मोसोर आमची भलायकी बिगडचे बरी करता असमाधान कुटुंबान जिवितान हाण उडयता नाका मोगाचें तें तो कस्तळ काण पयलें भायर गेल्या कुटुंबांतून जेजू तो सकत मागया जेजू तुवें आमकां बक्षिल्लें बरी हांवें हेरांक बक्षिची तुवें आमचो मोग केल्लें बरी हांवें हेरांचो मोग करीचे तुवें आमकां तुजो मोग उतरलें बरी हांवें म्हज्या भावाक आनी भयणीक काळजांतून बसून ताजो मोग करीचे म्हजे तोन साधना जेजू तुवें सकत म्हाका दिना जाल्यार म्हजे तोन खंडीत साधना हांव राग दवरचो मनीस हांव मोसोर हागे दवरचो मनीस हांवें केदाळे जिद्द दवरचो मनीस हांव जाल्यार तुवें म्हाका आपडलें म्हळ्यार खंडीत हांव नितळ जाता नितळ जा हे सर कस्तळ भायर घालन नितळ जा म्हणटा जेजू आतां तर तुका नितळ जावंक मन आसा गी तुजे अस्कत कायांत जेजू अशी रावोंक तुका मन आसा गी तुजे उणेपणांत जेजून तुका आपडीचे आनी उणेपण काण घालीचें म्हण मन आसा गे म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी मागा आतां मागा तुमचें मागणें जेजू आयकता जेजूचें मुखामळ मात्र पळया थंयसर समाधान आसा थंयसर बुजावण आसा थंयसर धैर्य आसा थंयसर तुमकां हर एकलें समाधानाची उतरां आसात ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಮನೆಯ ತನಕ ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ मनीस केवल 2-3 दिसांक मात तुमकां कुमाव करूंक पुरो प्रायी सोबाई भलायकी आसता म्हणसर तुमकां होगडसूंक पुरो बरें उलोवंक पुरो प्रायी सोकास सोडून वता आसतना भलायकी बिगडले वेळार तुमची म्हणी कोणूच ना उडास दवरा ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಮನೆಯ ತನಕ ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಕುಟುಂಬದವರು ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಡುವುದು ಮನೆಯ ತನಕ ಮಾತ್ರ
ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ तदेखून ताचे रत्त नदर गेला ताकाच पळया ल्हानशें एक मगणें म्हणा कशें तुमकां मगणें करीचें म्हणशें बगता तशें मागा तुजें काळीज उगड ताजे लागीं उलय उलोवंक एक प्रयत्न कर कितें सांगूंक जाय जेजू तुका उलय मोगाच्या भावांनी भयणी संवसार आज उलोवंक अशें येता आयकूंक कोणी आसना तुजो जेजू तुजो आनी म्हजो सर्वंदार हांगासर तुकाच पळोवन तुजीं उतरां आयकूंक राखून आसा तुजें काळीज उगड आनी उलय तुज्या अस्कतकायेंत बोळ दिवचो जेजू तुज्या एकसुरपणांत सांगात दिवचो जेजू तुज्या कश्टा दुखांत बुजवण तुका दिवचो जेजू हांगासर आसा तुमकां दिंबी गेली म्हळ्यार दिंबी गेला उबें रावचें म्हळ्यार उबें रावा बसाचें म्हणशें बगल्यार बसा मुखार येवन दिंबी गेली म्हळ्यार मुखार येवन दिंबी गेला जेजूकुत्तू पळोवन लक्षिल्ल्यान मागणें करीचें म्हळ्यार थंयसर सकलतोन जेजूकुत्तू पळोवन मागा मुखार येवन सकयल बसाचें म्हळ्यार बसा कोणायकी पळयनाका ओन्ली जीसस वन एंड ओन्ली जीसस जीसस मुझा अस्कत कायन बळवो तूं जाता जेजू म्हजो बळवंत तूं जावन ये जेजू मुझा एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हाका सांगात दिवंक ये जेजू म्हज्या काळजांत मुझा कश्टा दुखान म्हाका बुसयता हांव दुखेंत आसा म्हाका बुजय जेजू येसू म्याये ये जेजू तूं म्हाका जाय जेजू मुझा अस्कत कायन बळवून तूं जाता मुझा एकसुरपणान सांगात तूं दिताय मुझा कश्टा दुखान म्हाका बुजयता येसू म्याये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सुम्या आराधन तुका निंबे पडू आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोला आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोम्या समर्पिता आमच्या हर एक पिडे शिडे वेळार वैजनी आमकां तुका गूण जायना बाये तुका गूण जायना भलायकी तुका बरी भलायकी मेळची ना आनी मुखार लायफ टायम यू हॅव टू सफर म्हूण सांगिल्ल्या वेळार ಜೀವನ ಇಡೀ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಜೀವನ ಇಡೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಬೇಕು म्हण सांगिल्ल्या वेळार मगाच्यान जेजू लागीं असले साबार पिडेस्तांक हाडले वैजनी हात सोडली पिडा असाध्य म्हण सांगले पिडा डॉक्टर ट्रीट्स एंड गॉड हील्स वैजनी वखद दिवचे मात्र डॉक्टरांनी वखद दिवचे मात्र गुण करचे जेजून तुम्ही खाण गेल्ली हर एक गुळयो इंजेक्शनां तुमच्या कुडींत ते काम करूंक स्टार्ट करीत जाल्यार ते काम करचे बरी करचें जेजून ओमचें काम रयताचें ते झाड जावन व्हड झाड जावन फळ दिवचें बरी करचें देवाचें काम तर तुजो भावार्थ जेजूचेर दवर तुजे पिडे शिडे वेळार ताका उलो मारूंक फाटीं सरनाका किर्तनां मेकता ताचें उतर धणतणें तुमकां गूण केलें जणवायच्या पुस्तकान 16:12 आमकां सांगता आलो पालो न्ही वखद आमकां गूण करना बगार देवाचें उतर सर्वेस्परा तुज्या उतरा वरवीं तुवें तांकां आपडलें आनी गूण केलें आनी तस्सो जेजू आज तुमचे मदें आसा मगाचें न्हू ताचे लागीं उलया जेजू हांव पिडेन कश्टांच्या वेळार म्हाका गूण जायनातल्या वेळार
म्हज्या कुटुंबांत म्हाका पिडा आयिल्ल्या वेळार म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्यान सगळ्यांनी पयस दवरल्या वेळार मस्त कश्ट म्हणशें भोगता म्हाका एक्सेप्ट करूंक मस्त कश्ट जाता जेजू म्हाका बरें करून भोंवून आसली हांव आतां हें पिडेक वळख जाल्ल्या उपरांत इल्लो वेळ बसल्यार जायना न्हिदूंक गेल्यार न्हीद पडना उबें रावूंक जायना चलोवंक जायना हें सर तुका समर्पण दिता तुजें तें साध्य म्हणलें खंयचेंय ना जेजू कश्ट नश्टा वेळार तूं म्हाका आदार दिताय जेजू मस्त पिटी हांव कश्टाक वळख जाल्ल्या वेळार म्हाका कुमक करता सांगाता रावता म्हणलें म्हजे इश्ट मंत्रां कुटुंबदारां म्हजे मोगाचे व्यक्ती हांव बरो आसतना म्हजे कडेन पयशे आसलेल्या वेळार अधिकार आसल्या वेळार सांगाता भोंवतालीं केदाळे म्हाका फोन करतालीं मेसेज धाडटालीं मस्तपटी म्हाका मेळूंक येतालीं आतां हांव म्हजे बिजनेस लॉस जाला म्हाका कितें समस्या आयल्यात कश्टाक हांव वळख जालां कितें सूख करून म्हाका म्हज्या सगळ्यांनी अपराध मांडचे बरी जाला आतां ती कोणी म्हजे सांगता ना जेजू हांव पाताक आदारला म्हज्या पातकाक बक्षाणें मेळटा गे म्हणल्या वेळार वैजाची गरजाची पिडे आसतांक न्ही बऱ्यांक हांव आयिल्लो पातक्यांक सोदून तांकां पातकां बक्षिता म्हूण सांगिल्ल्या वेळार तुजी उतरां म्हाका कितलें धैर्यान भरलीं जेजू जेजू परत 3 उतरां म्हजे लागीं उलय म्हज्या काळजांत उलय म्हज्या मतींत उलय म्हज्या हर एक जिवितांत हर एका दिसा म्हणले बरी मेटा न्ही म्हणले बरी तुजीं उतरां म्हाका आनी एक धैर्याचें मेट काडूंक सकत दी जेजू म्हजे लागीं उलय जेजू म्हज्या पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पाव जेजू कश्ट नश्टा वेळार म्हाका आदार जावन ये जेजू म्हजीं पातकां सगळीं आपणाचेर तुवें घेतलय आनी आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकान चॅप्टर 53 आमचे अपराध सगळे देवान तुजेर घाले आनी आमकां सुटका दिली तुज्या गया वरवीं म्हाका भलायकी मेळ्ळी जेजू म्हाका भलायकी दी म्हजे लागीं उलय म्हज्या काळजांत मतीं तूं उलय जेजू पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टान वेळार आदर तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निमये पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निंबे पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सौम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता
सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया थोडोसो वेळ आमच्या दोळ्या मेदान किया आज तुम्ही हांगासर विळंगणी मायेच्या नोवेनाक हरितिरेक ह्या पुंतळाक तुम्ही येता आसतना तुमच्या मतींत सबार तिथे सावा तुम्ही हाडला जावंक पुरो कितें एक उपकार मागूंक जाय म्हूण तुमी आयला जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबांत आसले दूख खंत बेजाराई उणेपण पिडा कितें म्हण एक गरजां मेळाचे म्हाका उपकार मेळाचे म्हूण तुमी आयला जावंक पुरो हर एक त्या जेजूक समर्पण दिया जेजू आज तुमच्या सांगाता तुमच्या कुटुंबांक तुमच्या घरांत येवंक आशेता तुमच्या हर एकल्या लागीं तो उलोवंक आशेता म्हजें सांगाता आज हांव घरा वयता आसतना म्हज्या कुटुंबाक ये जेजू अस्कत जाल्ल्या म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी म्हाका मेळोवंक ये जेजू मागया जेजू लागीं काळीज उगड थोडोसो वेळ मागूंक प्रयत्न करया तुमकां कितें उलोवंक आशा आसा आतां उलोवंक प्रयत्न करा हर एक ताजे लागीं सांगा येता आसतना तुमी मस्त खंतींत बेजारायेंत टेन्शनार हांगासर आयल्या जावंक पुरो वेता आसतना म्हाका न्हू तेंचं टेन्शन घेवन घरा वचनाकात खंयचें एक नवें कार्य तुमी आराम केल्लें तें तुमकां मुंदरसून व्हरूंक जालें ना कोण ना मदें रावलां की तुमचें बिजनेस वावर गरबांचें काम वा कितें एक समस्येक वळख जालात की जेजू कडेन सांगा उलया ताजे लागीं ह्या वेळार जेजू म्हाका म्हज्या बिजनसांत मुखार वचूंक कृपा दी शिकपांत हांव इल्लो फाटीं आसा म्हजीं भुरगीं परिक्षेक तयारी करनासात म्हज्या भुरग्यांक शिकल्लें मतीक वचना जेजू तांकां कृपा दी म्हूण मागया हर एक आमची त्या सावा समर्पण दिवया हे देवडा सक्रामेंता उंड्या रुपार तूं आमचे मदें हजर आसय आमा समेस्ता पासून तूं ल्हान जालय खालतो जालय आमकां वर्ती करच्याक तूं खालतो जालय म्हजे सांगता उलयलें गी जेजू म्हजें काळीज हांव तुका उगड दवरला म्हाका दोळे दांकले बरी म्हजें उणें पडून तूं अस्कतकाय दोळ्या मुखार येता त्या उणेपणा मदें तुवें वतल्लीं विस्नार आशिर्वादां सोदूंक कृपा दी जेजू स्पीक लॉर्ड युअर सर्वंट इज लिसनिंग उलय सोम्या तुजो साकर आयकता माताडू प्रभू ನಿಮ್ಮ ದಾಸ ದಾಸಿ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ जेजू आमकां हर एकल्यांक आशिर्वाद दिवंक आशेता येया भक्तीपणी ताचे आशिर्वाद आमी आतां स्विकार करया आज 3 पावटी दुंबयत आसतना म्हाका न्हू तुमची हर एक गरजां ह्या वेळार हांव समर्पण दिता ती मोतीक हाडा दुंपा बरी परंबळीत जिणी आमची जावं दी सोम्याच्या आशिर्वादान भरिल्ली जिणी आमची जावं दी सोम्याच्या कृपेन भरिल्ली जिणी आमची जिणी जावं दी हांव आनी तुमी ह्या संवसाराचे मीठ जायचे आमी ह्या संवसाराचे उजवाड जायचे ती कृपा आमकां मेळूं दी म्हण आमी आतां मागया येया
हे देवाडा सक्रामेंता हे गिता मारिफात आमी तयार जावया. Ora sacramenta sustan naman koruya purvira karupa botla avioriti adaya solvolvecha Christian avartaci Bolivia Sashimapa Kashisputa Ullasani Stutisa Potvi Mahima Sasta Sasta Ekastalya Sita Tukado Kaincha Spirita Samasami Navarta. Amen. Prartuya. Iesu mia Jesu Krista, ह्या विचित सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सर्वणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगीसारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याराक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता निराश करताय सासनाच्या सासना. Amen. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आतां मिसाचें बलिदान आसा. मिसाच्या बलिदाना उपरांत वेलंकनी सायबिणीचें नोवेन आनी नोवेना उपरांत तेलावणे उपरांत तुमी स्टेला मारीस मंटापाक वचें. थंयसर जेवणाची वेवस्था आसा. आतां मिसाचें बलिदान आमी पेटयता आसतना मिसाचीं तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता सोनिया मेंडोन्सा बारकूर, संदीप आनी लिडिया अंद्रादे लूट्सवारो हांची आज काजराची एनिवर्सरी. फ्रांसीस सेवरिन डिसोजा सालतूर, रोशनी डिसोजा कल्याणपूर, वलेरियन मेरी पिकाडो कलमाडी, क्लेडन डिसिल्वा ब्रह्मावर, संदीप डिलिमा आनी कुटुंब कलमाडी, रोबन डिसिल्वा ब्रह्मावर, लॅन्सिया क्लेरिस मास्करेनस ब्रह्मावर. तशेंच स्मिता फर्नांडीस बरी भलायकी मेळोवंक, निशा मेंडोन्सा मंगळूर हांच्या तेसावां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. अनिल नाजरेत हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. अल्विरा नाजरेत शिरवां, फादर जेम्स कॉड्रस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. हिल्डा सल्डाना कालमाडी, लॉरेन्स आनी लिली अंद्रादे हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. बेनेडिक्ट अंद्रादे आनी कुटुंब लूट्सवाडो, प्रेसिल्ला डिसिल्वा हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. वेलेरियन मेरी पिकाडो कालमाडी.
Sentuhan ulasan Tenwasi khalsa Balidan bedong Bapa mandiran semlia Buktin manan kaltia kalsan Putma spirita Mahi tuji seda sentosa gaita Utar tuce ai kong pasita Cindiente palcakur pamakta Jivitacha udia ketrikta Sestik jivit timun perakta Sentusan ulasan tenwasi khalsa Balidan bedong Bapa mandiran semlia Buktin mana kaltia kalsan Putma spirita Mahima tuji seda sentosan gaita Patka amci bogus menmakta Nobi cinik adar laleta Sauling tujarao asyeta Bapa amka di tuje besar Sentusan ulasan tenwasi kalsan Balidan bedong Bapa mandiran semlia Buktin manan kaltia kalsan Putma spirita Mahima tuji seda sentosan gaita Papaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो गोड रुखाक केदाळय चड फातरकें म्हळ्यार एक आंब्या रुखांत आंबे गोड आसात रुचीक आसात जाल्यार चड जाणांनी त्या रुखाक फातर मारचें आनी कोण बरें कामंत करन येता तांकां तिरस्कारी मेळटा आयच्या सुवार्थेन आमी आयकुचें तिरस्कारा विशयांत कशें लोक जेजूक तिरस्कार करता जाल्यार जेजू कितें करता तिरस्काराचेर चड अवलंबीत जायना तेंत कंत करना बगार तो कितें करता बरें करनंत वेता आयज पयलें वचपान तशेंच बरें करूंक आमकां साबार अवकाश देव फावो करता आमचे विरुद्ध कोणी उलयलें म्हणटा आसतना बरेंपण बरें करचें बरें उलोवचें तें आमी सोडना जोखीं त्या देखून आमी क्रिस्तांव जिणी जियोवची म्हळ्यार हेरांक बरें करचें आमचे विशयान ती बरें चिंतचें आनी देवाक अर्गां दिवचें वस्तुपटी आमकां दुखता हेरांनी आमच्या विशयांत नाका जालें सांगिल्ल्या वेळार सुकुत्त सोदून सांगिल्ल्या वेळार बेजार मनशां जगता आमी मनशां मोगाच्या न्हू बेजार आमकां हर एकलें की भोगता जाल्यार आमी थंयत रावा नजो आमी कितें करीचें आमचें बरेंपण आमकां कळीत आसा आमी देवाक अर्गां दिवचें त्या देखून साबारपटी आमच्या जिवितांत आमी बरें करचें कोणेंय उलयलें म्हणल्यार रावय लागीं साबारपटी आमी हेरांच्या विशयान बरें उलयतना कोणेंय कितें म्हणलें सांगिल्ल्या उतराक आमी थंयच रावय लागीं आमी एकामेकांतून आमच्या भाव भयणीतून देवातून बोगसाणें मागया आनी मुखार म्हणी बरें करूंक बरें उलोवंक बरी जिणे जियोवंक कृपा मेळोवन दी म्हण आमी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच अवकार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसूं आमकां ससनांच्या जिविताक पावो आमेन
소미야 가구다 소미야 가구다 리스터 가구다 리스터 가구다 소미야 가구다 소미야 가구다 प्रार्थूया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्ग आणि संसारातून चलयताय तुझे परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आणि आमच्या काळात तुझे शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमे तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी रजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाचो आरंभ. साऊलाच्या मरणा उपरांत दावीद अमालेकितांचेर जैत व्हरून फाटीं आयलो आनी जिकलागांत 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा साऊलाच्या शिबिरांत एक मनीस आयलो. ताची वस्त्रां पिंजल्लीं आनी ताच्या माथ्यार धूळ आसली. दाविदाशी पावतस ताणें धरणीर सरपटून ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, तूं खंय तावन आयलोय? ताणें जाप दिली, हांव इस्रायेलाच्या शिबिरांतलो सुकोन घेवन आयलो. दाविदान विचारलें, कितें जालें सांग म्हाका. ताणें जाप दिली, सैनीक झुजा खळांतले पळोवन धांवल्यात. तांचे मदले जायते मरून पडल्यात. साऊल आनी ताचो पूत जोनातनी मेल्यात. तेदना दाविदान आपलीं वस्त्रां धरून पिंजलीं आनी ताचे सवें आसलेल्या मनशांनी तशेंच केलें. साऊला आनी ताच्या पुता जोनातना पासत सर्वेस्पराचे फौजे आनी इस्रायेलाच्या घराण्या पासत ते तलवारेन मेले देखून रुदान करून ते रडले आनी सांज पर्यान तांणी उपास केलो. इस्रायेला, तुझें वैभव तुज्या दोंगराचेर मरून पडलां. वीर कशे मरून पडले. साऊल आनी जोनातन मोगाळ आनी आपुरबायेचे जिवितांत तशे मरणांत जाले नात ते वेगळे. घोणी प्रास ते सुडसुडीत, शिवा प्रास ते बळिश्ट. इस्रायेलाच्या दुवानो, साऊला पासत रडा. ताणें तुमकां मोलादीक तांबडी वस्त्रां न्हेसयलीं. तुमची मुस्तायकी भांगारान शिंगारान नेटयली. वीर झुजा मदें कशे मरून पडले. जोनातन तुज्या दोंगरांनी मरून पडला. जोनातन म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटां. तूं म्हाका भोव मोगाचो आसलोय. म्हजे थंय तुजो मोग स्त्रियांच्या मोगा प्रास चड विचित्र. वीर कशे मरून पडले. झुजाच्या शस्त्रांचो कसो नाश जालो. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख. तुझ्या मुखामोळासो पजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस पोरा. तेत्वा सोडवून आमकां लाभतली. तुझ्या मुखामोळासो पजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस पोरा. तेत्वा सोडवून आमकां लाभतली. देवा, इस्रायेलाच्या गोळ्या आयक आमकां.
झुजेच्या हिंडांक सरयतेल्या काण्णी आमकां इफ्राईम बेजमी आनी माणासेच्या नदरेन केरुबाच्या मोदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशिसा तुजी पदवी तूं उठय आमचे कुमकेक येवन आमकां सयतला भर तुझ्या मुखा मोळाचो पळजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा तेतवा सडबण आमकां लाभतले सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा तुझ्या लोकाची बोब कितलो काळ पर्यंत तिरस्कार करशी दुखाची पेस आनी रडण्याचो नीस तुवें आमचो ग्रास केला बोवारीच्या जनांगांनी आमचो गांव लढायेचें थळ केला दुस्मनाच्या निंदा तुवें आमकां उंडी केल्या तुझ्या मुखा मोळाचो पळजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा तेतवा सडबण आमकां लाभतले तुझ्या मुखा मोळाचो पळजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा तेतवा सडबण आमकां लाभतले उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या पुताची उतरां आयकूं आमची काळजां उगड सर्वेस्परा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साद जालें ना ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटेस ते ताका धरून व्हरूंक म्हूण आयले ताची तकलीफ विरवल्या म्हूण ते म्हणटाले देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता काणिकांची सौम्या तुका आसमर्पिता जिणेर उपकार सांगण्या तुका आमकां पेटोवन दिता आमकां पेटोवन दिता उंडो आनी कोवाय तुवें सामकां दिलो हातां बोटां जोरून मनशा वावरान केलो क्रिस्ता कुडीन तो बेगीच बदलतलो
जीण ही आमची पवित्र करतलो क्रिस्ता कुडीन तो बेगीस बदलतलो जीण ही आमची पवित्र करतलो काणिक आमची सौम्या तुका समर्पिता जिणेरुका धन्या तुका आमकां भेटो दिता आमकां भेटो दिता. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बलयेचो उगडास दवरून संभ्रम करता तितले पावटी आमचे सर्वणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परे वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावाडटान ताचें पुनर्जीवनपण परगटता, तीर बरवशान ताच्या महिमेवन येणयाक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बाराचो सर्वेस्पर सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सगळी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेण कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिनवासोंक तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गोट परगटुया.
지수 메르 지수 지원 사랑 지수 너야니 떨로 지수 메르 지수 지원 사랑 지수 너야니 떨로 बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाच्या माये संगती आनी ती सोपती भगेवन झुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तुवें पवित्रत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदरेची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची नोबातकां मुगूस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. संसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया मोगाचें नांव हस्सो जेजू क्रिस्त. आज सकाळीं 9 वरांतून आतां पर्यंत म्हजे लागीं आनी तुमचे लागीं उलयलो, आमकां धैर्यान बरयलो, बुजवण दिल्लो, गटाय दिवचो सोमी होस जावन आसा. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्यान तुवें म्हजे भितर येवन छेदेबाक म्हाका पावना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोजे थई कळसा प्रकाश पाखई जिवितांतो काळोख निवराय दैविक सक्तीन वाग जीवन ते सकीचे आत्मिकताय दिवचे ओते मोचे कळसांत तुका सेवचे जीवन ते सगीचे आत्मिकताय दिवचे परते मोचे कळसांत तुका सेवचे तर येसू दुलोक जेसू ओण्या रूपार काळजान रावचेसू जेसू तो ये मोचे थई काळजा प्रकाश पाखई जिवितांतो काळोख निवराय दैविक सक्तीन वाग पातकी हांव सर पडटा गुन्या वळखून घेता सगळी कृपा मागता सेव तुका लालेता पातकी हांव सर पडटा गुन्या वळखून घेता सगळी कृपा मागता सेव तुका लालेता तर ये जेसू भगत जेसू हर ये घडी सांगती जेसू जेसू तुवें मोजे थंय काळजा प्रकाश पाखई जिवितांतो काळोख निवराय दैविक सक्तीन वाग जेसू तुवें मोजे थंय काळजा प्रकाश पाखई जिवितांतो काळोख निवराय दैविक सक्तीन वाग तुया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एका सर्गींच्या उंड्यान दोशी केलाय तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वळख दयेकन बस
मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां समेस्तांक पयस पयस तावन तुमी आयल्यात आनी हो अर्ध्या दिसाचो वेळ तुमी जेजूक दिला. देवाचें उतर तुमी आयकलां, आराधन केलां, मिसाचें बलिदान भेटयलां. सर तुमचें काम कुशीक दवरन हांगासर तुमी आयलात. मोगाच्यानो देव कोणाचोय ऋणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्या 100 वांट्यांनी तो आमकां पाटीन दिता. वो वेळ तुमी ताका दिल्ल्या खातीर तुमकां 100 वांट्यांनी तो पाटीन दिता. शांती, समाधान, बरी भलायकी तुमकां तशेंच तुमच्या कुटुंबाच्या सणांक. हर एका शनिवारा दीस सकाळीं हांगा 9 तावन 12:30 वरां म्हणसर रेतीर आसा. वेगवेगळे पाद्रां येवन हांगासरी रेतीर सोलोन व्हरतात. तुमी येया. तुमच्या काळीज तिके जड जाल्ल्या वेळार तिकेशे कंत बेजाराय भोगल्या वेळार येया तुमी. देवाचें उतर आमी आयकुया. सक्रामेंताच्या आराधना वेळार ताचे तावन सकळी सोसूंक जाय आसली कुडपां आमी जोडून घेवया. देखून तुमकां रेतीरेक आयला सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या शनिवारा रेतीर सोलोन व्हरोंक मनादीक बाप रोमन पिंटो, शिवमोग्गा दिएसीस. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्राबाक फादर पियूश डिसोजा. हर एक फावटी आमी आपयल्ल्या वेळार ते येतात. हे रेतीर सोलोन व्हरतात. देवाचें उतर आमकां मोडून सांगतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसात ब्रदर जॉन फेरार तावन येतात. हर एका सोनवारा येतात. वाजंत्रां वाजोवन गितां गावून आमकां मागूंक कुमो करतात. तांकांय तुमकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसात डिवायन वर्ड ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तुमकां देव बरें करूं सांगतात. आमचो कुकींग ग्रूप आमकां रेतीर जाल्या उपरांत जेवणाची वेवस्था आसा. तुमी स्टेला मरेस हॉलाक वचचें, मंडपाक वचचें, थंयसर जेवणाची वेवस्था आसा. आमच्या पिरगजीचो कुकींग ग्रूप व्हडा मोगान रुचीक जेवण रांदता. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज रेतीरे कुमोग केला. हांवें नांवां आपयता आसतना तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रबातावन तुमची मनाची वात घेवची. तुमकां देव बरें करूं. मोरयेमाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. लेन्सिया क्लेरिसा मास्कारेनास उडपी, तशेंच ॲलिस डिसोजा आनी कुटुंब एरमाळ. तुमकां देव बरें करूं. एक घडी भर आमी दिंबी घालया आनी वेलंकानी सायबिणीच्या नव्यान आमी करया. वेलंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. E boni tăliau care, bogevon trindadin, Jezuci boni mola văizau, să sandau ca visun cadli, देवता तुम गर्भी समोचे आदि तुका बगल्या अधिक वरता आनंद सौडास करूं तुमका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उरपेन तो सणान परत्यान तुका दिवं. वातवानी केसाळ वाडोवंक हांव भोव सवलत रेखता. हे दुखेस्तांचे भोवमागाळी माये तुझ्या आनंद भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आधार या म्हज्या गरजेन तुमका पाठय. तुझ्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागलें आमकां मेळटल्या म्हळ्यार बसवणेचेर बसोवन आनी तुझ्या बळगोन ससायच्या आदारार बंदोवन भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची बगेवन कुशी वयसल्यार
हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाचे कर, नाहीतर म्हाका ती गरजेचे उपकार मेळाचे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परातून मागतां. ते सवाय ह्या परी आसात बरी सेरीक मेळोंक, बरें काम मेळोंक, रीण फारीक जावंक, आमाल पियोवणें सोडूंक, खातीची पिडा गूण जावंक, कामाची परमनंट विजा मेळोंक, परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक, बिझनेस बरें जावंक, वायट चिंतना पयस वचोंक, फॅमिली रेजिडेन्सी विजा मेळोंक, गांठी दूख पेंटा दूख गूण जावंक, तकली पडापड गूण जावंक, हार्टाची दूख गूण जावंक, भुरग्यांचे देणे लाबोवंक, हातीन धरिल्लें काम वेळार पोंताक पावोवंक, घरचें काम बऱ्यान जावंक, कुटुंबाच्या सणांक बरी भलायकी मेळोवंक, इंटरव्यू पास जावंक, UK विजा मेळोवंक आसचो पाग वेग्गी मेळोवंक, दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, इंटर्नशीप कंप्लीट जावन बरें काम मेळोवंक, दुबय कामाची विजा मेळोवंक, नर्सिंग परीक्षा पास जावंक, भुरग्यांचे हट राग बें पयस वचोंक, तकलेची पिडा गूण जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, कामाच्या जाग्यार भद्रती मेळोवंक, भुरग्यांचें मौन परिवर्तन जावंक, कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक, जाग्याचें सेटलमेंट बऱ्यान जावंक, हर्निया ऑपरेशन नासता गूण जावंक, काजारी जोड्या मदलो मनस्ता पयस वचोंक, पांयांच्या शिरेंत जाल्लो गाय गूण जावंक, मेळिल्ल्या उपकारांक देवाक अर्गां दिता. ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी संगता मागया. तुज्या मनात हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंत म्हाका शिवोरती पातयेणी उसारूंक हांव भोव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावेण काळजांत पेटयल्या सैमावर्त्या मोगान आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परातून मागतां. ही म्हजी मागणी घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल भगवान पयल्या फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हळ्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परसळीक मोतयां ते जावंक दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां. आनी संवसाराची अंतपर्यंत ती परसळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे बुजवणी देवाचो पुत्र मनीस जाताना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परातून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मेरेफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मानाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लीं ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परातून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदर ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजी तें पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सबे आसूं. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्यांक सुखसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लगे आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत.
जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मोगाच्यानो आतां ते लावणे उपरांत तुमी स्टेला मारिस मंटापाक वचें, जेवण घरा वचें. देव बरें करूं. नमो मोरये मोगाळी आमची शिकाये मान तुका होकलाप तुका हसन गायता तुका. नमो नमो मोरये मोगाळ आमची शिकाये मान तुका होकलाप तुका हसन गायता तुका. आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आय तुमाकली आमची दिसता कुलतीची माय आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आय तुमाकली आमची दिसता कुलतीची. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका होकलाप तुका हसन गायता तुका. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका होकलाप तुका हसन गायता तुका. तुझे लागीं धांवून येता कोण बेसाराय सांगता दी आधार म्हूण मागता तुजेर विश्वास दवरता. तुजे लागीं धांवून येता कोण बेसाराय सांगता आधार म्हूण मागता तुजेर विश्वास दवरता. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका होकलाप तुका हसन गायता तुका. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका होकलाप तुका हसन गायता तुका. माया मा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची
निष्कल्कापुलकीची तुझे लागी धावून येता बेजाराय सांगता नी आधार म्हूण मागता तुझेर विश्वास दवरता नमो नमो मरिये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होकलाप तुका हरसून लायता तुका मोगाळ पुता सय अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां वेलांकणीचे माये आमाबसोत विनाती दर्या कर सुक्रा आमाबसोत विनाती कर भगवंत सच्चे कुरबीन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.